सगळ्यांक नमस्कार आणि येवकार. 1 मे 2020 आमच्या सगळ्या इश्टां खातीर एक खूब वायट दीस आशिल्लो. त्या दिसाक आमचो लागींचो इश्ट नित्यानंद नायक, आमचो पुरबायचो नित्या मामा संवसाराक अचकीत अंतरलो. 2 मे दिसाक ताजे निमणे संस्कार जाले. म्हाका उगडास जाता ताजे निमणे संस्कार ताज्या गांवांत तळावले करून हांव स्वता 2.5-3 वरांचेर घरा पाविल्लो. जेवणाची इत्सा नाशिल्ली आनीक शुन्यांत बशिल्ले कडेन 4 वरांचेर दाराची बेल वाजली. दार उगडल्यार मुखार आशिल्लो चेतन बाब आचार्य. आमी सगळेच इश्ट नित्याच्या अकस्मात ना जावपांत दुखेस्त आशिल्ले, थतर जाल्ले. कोणे कोणाक सांबाळचो अशे तरेची परिस्थिती आशिल्ली आनी अशे वेळाचेर सगळेच हालिल्ले मनान आनीक एकामेकांक सांबाळपाचो प्रयत्न करताले. 4 वरांचेर बरोबर नित्यानंदाचो आनी आमचो सगळ्यांचो इश्ट चेतन बाबा आचार्य म्हजे घरा कडेन आशिल्लो आनीक म्हाका सांबाळपाक आनी उपरांत मागीर प्रशांताच्या घरा सगळ्यांच्या घरा वचून तो सगळ्यांक सांबाळटालो. दुख्ख सगळ्यांक जाल्लें. आमी वेगळ्या वेगळ्या तरांनी नित्याचें दुख्ख प्रकट करताले. चेतनाच्या दोळ्यांत नॉर्मली दुकां येनात. हाजो अर्थ तो संवेदनशील न्ही. संवेदनशील तो खूब संवेदनशील. पूण ताणें आपलें दुख्ख जें आशिल्लें, नित्याच्यो यादी ज्यो आशिल्ल्यो त्यो वेगळे तरेन ताणें व्यक्त केल्यो, प्रकट केल्यो. ताणें कवितेचो आधार घेतलो. कविता ताका प्रसन्न जाली ह्या काळांत. आनी नित्याच्या संदर्भांतल्यो सगळ्यो यादी, नित्याचो मोग, नित्याच्यो निरंतर अश्यो सगळ्यो ताज्या वांगडा घाल्ले दीस, ताज्या वांगडा केल्ल्यो सगळ्यो राटावळी सगळ्यो चेतन बाब आचार्य आनी आपल्या कवितांतल्यान उक्तायल्यो. फाटलीं 2-3 वर्सां हें चालू आशिल्लें. कविता येताल्यो आनीक त्यो वेगळ्या वेगळ्या माध्यमांतल्यान लोकांच्या मुखार येताल्यो आनीक त्यो पुस्तकाच्या रुपांत प्रकाशीत जावच्यो अशें आमकां सगळ्यांक दिसतालें. आयज ह्या दिसाक, ज्या दिसाक नित्य आमच्यांतल्यान ना जाल्लो, अशे दिसाक नित्याचो आमी उगडास करतात, ताका आर्गां ओंपतात आनीक नित्याच्या उगडासान थपथपिल्ल्यो सगळ्यो कविता ज्यो जल्माक आयल्यात आनीक यादींचो गांव ह्या पुस्तकाच्या स्वरुपांत आयज आमच्या मुखार येतात. आमचे मदीं आसात नामनेचे ज्येश्ठ भारतीय कवी माधवबाब बोरकार. आमचे मदीं आसात गोंय राज्य शिक्षण सचिव IAS प्रसादबाब लोलयेकर आनीक केंद्रीय साहित्य अकादमीच्या कोंकणी निमंत्रक मंडळाचे निमंत्रक, सल्लागार मंडळाचे निमंत्रक मेलुनबाब रॉड्रिगीस आनीक आमच्या सगळ्या इश्ट परिवाराच्या वतीन प्रशांत बाब नायक आनी कवी चेतन बाब आचार्य हांव सगळ्यांक मागता मातशेर येवन आपली बसका घेवची. सगळ्यांक परतून एक फावट येवकार. चेतन बाब आचार्य आमकां सगळ्यांक खबर आसा, मूळ काणकोणचो लोलयें हो वाठार. तुमी पावले आसत जाल्यार एके वटेन दोंगर आनी एके वटेन दर्या आनीक हांच्या सांगातानच थंड शितळ कुळागरां आनीक ताच्या वांगडाच मनमोहक अशे तरेचे लोक, एकामेकांक पावपी, गरजेक पावपी लोकवेद आनीक अजुनूय गांव ही संकल्पना ज्या वाठारांत राबयिल्ली आमकां जाणवता, लोकां मदीं तितलो स्नेह आमकां दिश्टी पडटा, अशा गांवांतलो चेतन बाब आचार्य. चेतनाच्यो कविता जर सगळ्यो पळयल्यो जाल्यार चेतनाच्या कविते भितर आमकां गांवची आनी आयजय गांवांनी जीं उतरां एका काळा वयलीं 50, 100, 150, 200 वर्सां पयलीं वापरांत आशिल्लीं उतरां आजय वापरतात गांवांनी आनी तीं ताज्या कवितांनी आयिल्लीं आसात. घडये आमकां ती नवीं दिसतलीं, घडये आमकां ही आनी उतरां कोंकणी भितर आसात अशें दिसतलें कविता वाचता आसतना, पूण तीच ताज्या कवितांचें एक खाशेलेपण अशें म्हाका दिसता. आयज यादींचो गांव ह्या पुस्तकाच्या माध्यमांतल्यान ताज्यो कविता, ताजी सर्जनशीलताय आमच्या सगळ्यांच्या मुखार येता. चेतन बाबा आचार्य हो मुळांत एक गद्य लेखक आनी वांगडाच फाटलीं कांय वर्सां सातत्यान कविता रचता. ताज्यो कविता सातत्यान वेगळ्या वेगळ्या माध्यमांतल्यान आमच्या मुखार आयल्यात आनीक दर वेळार जे रसीक आसात तांणी तर ताज्यो कविता तोखयल्यातच, पूण जे साहित्य समिक्षक आसात, कवितेंतले समिक्षक आसात, कवितेंतले जाणकार आसात, अशा लोकांनी ताज्या कवितांक भरभरून अशी तोखणाय केल्ली आसा, तुस्त केल्ली आसा. आयज ह्या समयाचेर ताजो हो कविता संग्रह संजना पब्लिकेशन उजवाडाक हाडटा. व्हड संख्येन सगळ्या गोंयभरच्यान तुमी सगळे ताजे बरे मागपी, साहित्याचे बरे मागपी आमचे मदीं आयिल्ले आसात. हांव माचे वयल्या सगळ्या मानेस्तांक येवकार दितात. आमच्या मुखार साबार मानेस्त आसात, सगळ्यांचो उल्लेख करप शक्य ना, जाल्यारय ज्ञानपीठ पुरस्कार फावो जाल्ले भाई मावजो आमचे मदीं आसात. कोंकणीतले ज्येश्ठ फुडारी उदयबाब आमचे मदीं आसात, दत्ताबाब आसा, क्लेयो आसा, शिवदास बाब आसा, कदम सर आसात आनी कितलेशेच जाण आसात ज्यांचो उल्लेख खरें म्हळ्यार करपाक फावता, पण वेळेचो अभाव आसा आनी देखून तुमचो सगळ्यांचो मान राखता, सन्मान राखता आनीक कार्यावळ मुखार व्हरता.
कार्यावळीच्या आरंभाक आमच्या मदीं आसात प्रशांत बाब नायक, मुजरत ते माचयेर हजर आसात. कारण आमच्या सगळ्यांक बरोबर घेवन वचपी जर एक जर असो दिपस्तंभ असो कोणी आसत जाल्यार अर्थात नित्या आशिल्लोच, जो गरजे वेळार आमकां सगळ्यांक पावतालो, धीर दितालो, वेगळ्या वेगळ्या तरांनी आमचे बरोबर रावतालो. आणि तसोच आमचो इश्ट प्रशांत बाब नायक, आमकां वेळावेळार मार्गदर्शन करपी, गरज थंय सरात फुडें म्हणपी आनीक अशे तरेचो प्रशांत बाब ह्या वेळाचेर माचयेर आसप आनी ताणें येवकार सगळ्यांक दिवप हे म्हाका दिसता आयच्या कार्यावळीची गरज. हांव मागतां प्रशांत बाब नायक हांचे कडेन तांणी येवकाराचें उलोवप करचें. यादीचो गांव ह्या पुस्तकाच्या लोकार्पण सुवाळ्याक आज माचयेर हजर आशिल्ले मुखेल सोयरे, आकाशवाणी केंद्राचे आदले संचालक, कोंकणी अकादमीचे आदले अध्यक्ष, एक गोंयचे ज्येश्ठ समिक्षक, लेखक म्हणचे पेक्षा हांव माधवबाब बोरकाराची वळख एक समिक्षक म्हूण पळयता. आनीक ते तांची समिक्षा जी जाग जावं आनी खंयच्या म्हयन्याळ्यांनी येता ती एक वाचनीय उरता सारकें. म्हळ्यार समिक्षा वाचली की तुका बूक वाचिल्ल्याचो, पुस्तक वाचिल्ल्याचो आनंद मेळटा, अशी समिक्षा आसता ती. आनी कोणाचीच भिडमुर्वत न दवरता, खरें तें खरें म्हणून सांगपाची, जांकां धिटाय आसा नाल्यार खुबदां आमी पळयतात की समिक्षण करता तेन्ना दाखय लिपय करप आसता. माधव बाबाल तें कांय ना. व्हडल्या व्हडल्या लेखकांक हाजे पयलें तांणी बरयलां आनी तातूंतल्यान मागीर तें आमकांय बी कळटगीर आमी अजाप जालात की हें अशें का म्हूण माधव बाबान बरयतगीर. ते आयचे मुखेल सोयरे, आमचे मेल्विन रॉड्रिगीस, साहित्य अकादमी पुरस्कार जैतिवंत, जाणें कवितेक राष्ट्रीय पावंड्याचेर व्हेली कविता फेस्ताच्या निमतान. तुमचे मदीं खूब जाणां एखादें खबर नासत की मेल्विन बाब वर्सान वर्स कविता, मेल्विन बाब आनी तांची जी संघटना आसा, संस्था जी आसा, ती कविता फेस्त म्हण एक कार्यक्रम घडोवन हाडटा, जाची एक फेरी गोंयांत जाता, एक फेरी मेंगलोर जाता. गेल्ल्या वर्साक ह्या वर्सा ती फायनल तांची जी आशिल्ली ती केरळा जाली, की जातूं भितर कित्येक कवीक आनीक जे कवी नात पूण दुसऱ्याची कवी सादर करपाची संद मेळटा आनी त्या निमतान कवितेचो प्रसार जाता सगळे कडेन. सो ही चळवळ सातत्यान गेली कितलीशीं वर्सां चलोवपी मेल्विन बाब, जे आतां साहित्य अकादमीच्या कोंकणी मंडळाचे निमंत्रक आसात, वेंचून आयला ताजेर. आयचे मानाचे सोयरे, आमचे गांवचेच गोंय राज्याचे शिक्षण सचीव आनीक उच्च शिक्षण संचालनालयाचे संचालक, जाणी कदीम काळा पयलें म्हळ्यार बऱ्या काळा पयलें मुळां एक हो कविता संग्रह बरयलो. आमकां त्या मुळांक वयर कोंबरेतलीं आनी व्हड व्हड जातलीं अशें आमचें खूब स्वप्नां आशिल्लीं. पूण ती कांय वेळाचेर कितें जाता की एक कामाचो वजी आपल्या आंगाचेर घेतली जर जायत, अशें आंग मारून करतलो जाल्यार खूब कितें करपाक येता आनी खूब जाण करतातय बी तशें. पण जेन्ना ताका तूं घास मारून रावता, दत्त सदां म्हणटा कामाक घास मारून रावप ही दत्ता कडच्यान घेतिल्ली हांवें, खंयच्याय कामाक घास मारून रावप. सो तूं जेन्ना कामाक घास मारून रावता तेन्ना तुका दुसरें कांय करपाची संद मेळना, टायम मेळना ताजे खातीर. पूण तरी आसतना म्हाका दिसता की आतां ताणें परतून एकदां सगळ्यांच्या अपीलचो, ताका एक पद बरोवपा खातीर भरपूर फाटल्यान लागची पडटा शाणी मस्ती खातीर, आनी तागेले दुवेचो आदार घेवचो पडटा कांय वेळाचेर आमकां ताका प्रेशरायज करपा खातीर सारकें. सो अशे कवी प्रसाद बाब लोलयेकर, लेखक आयचे कवी बाब चेतन आचार्य, अनंत अग्नी रवींद्र केळेकर ज्ञान मंदिराचे मुख्याध्यापक, आनी जमिल्ले सगळे. आतां जशें अग्नीन सांगलां की हांव कोणाचीच नांव घेना, नांव घेवपा सारके कित्येक महनीय व्यक्ती सभाघरा भितर आसात, सगळ्यांक तुमकां हांव येवकार दितां. स्मृती शेश हें आतां फाल्यां परतून एखादें कुजबूज आनी येवपाक शकता. स्मृती शेश म्हणलें की कुजबूज येता आतां, सो परतून एखादें येवपाक शकतली. नित्यानंद नायक 3 वर्सां पयलीं आमकां अंतरले आनी आज ताजो स्मृती दिन. आतां नित्याच्या स्मृती दिनाक हो पुस्तक विमोचन सुवाळो असो कसो, असो खूब जाणां प्रश्न पडटलो. नित्याचें थंय चित्र आसा, हें पुस्तक नित्याक ओंपलां आनीक हो आज असो नित्याच्या स्मृती दिनाचें औचित्य सादून हो सुवाळो कित्याक, लोकार्पण सुवाळो, अशें खूब जाणां प्रश्न पडलो आसतलो. पूण ताजें उत्तर कांय प्रमाणाक अग्नीन दिलां इदोळ, की आमी गेली 2005वो गोवा युवा महोत्सवासान नित्या जो आमचे बरोबर आयलो, ते आमी इतली दाट जाले 20 वर्सां, जवळ जवळ 20-22 वर्सां,
आनी तातूंतली 10 वर्सां तर आमी तीग जाण खास करून हांव चेतन आनी नित्या लंगोटी यार म्हणल्या येता. म्हळ्यार आमी तिगांतली दोग जाण जर खंयच्या कार्यावळी दिसली जर जायत जाल्यार तिसरो खंय रे काय म्हणून विचारतले, इतली आमची दाटी आशिल्ली. संस्था चलयत तेन्ना, संघटना चलयत तेन्ना कांय वेळाचेर खूब बरे प्रसंग येतात, तशे कांय दुर्धर प्रसंग येतात चलयत तेन्ना. आनी हे बरी प्रसंगां सगळे सामोर येतात, पूण दुर्धर प्रसंग जेन्ना येता पळय तेन्ना त्या वेळाचेर एकामेकाक वेंग मारप जी आसता आनी तातूंतल्यान जे बळगे वाडोवपाचें आसता ती वेंग मारपाचें काम नित्या करतालो सदांच. आनी नित्या आमचे बरोबर तेन्ना सामको आसतालो. आनीक ऐन हातूंत भितर नित्या आमचे मदल्यान गेलो, आमी हालिल्लीं सगळे. आनी तातूंतच चेतनाक हें जो घुस्मट्टालो ताजो घुस्मटकार, हेजे पयलीं आनी खूब जाणांक वेगवेगळो घुस्मटमार जाल्लो आहा, पूण चेतनाचो जो घुस्मटमार आशिल्लो तो एक वेगळी रूप घेवन भायर सरलो. आनी चेतनच म्हणटा तसो की यादीच्या गांवांतल्या मनोगतान चेतन म्हणटा, नित्या मामान म्हज्या काळजाचो. आमी सगळे एकमेकांक मामा म्हणटात, नित्या मामा, चेतन मामा, प्रशांत मामा. तुका कोण मामा म्हणटा रे, अग्नी मामा म्हणटात. अशें हे सगळे आमकां मेंगलोर सावन लागले. आमी मेंगलोर खुबदां वताले आनी बरोबर वताले खंयच्याय कार्यावळीक, आनी थंय सगळ्यांक मामा म्हणटात. म्हणजे एक्चुअली नित्यान स्टार्ट केलें तें मामा म्हणपाक आमकां सगळ्यांक, आनी तातूंतल्यान आमी मामा जाले. नित्या मामान म्हाज्या काळजाचो इतलो व्हडलो भाग व्यापला हें म्हाका केन्नाच दिसलें ना. काळजांत जायतीं मनशां असतात, पूण तातूंतलो एकलो जरी पयस जालो जाल्यार खुबसो काळ पुराय काळीजच रिती जावन रावता. नित्या मामा वतगीर म्हजें काळीज खूब तेंप रिती कशें उरलें. तें रितें काळीज भरपाक म्हाका परतून नित्याचोच आदार जालो, तो कवितेच्या रुपान. अशें चेतनान आपल्या मनोगत जें बरयलां ह्या पुस्तकाचेर, तातूंत भितर ताणें बरयलां. साहिर लुधियानवीन एक आपल्या कविते म्हणला की गमों का दौर भी आए तो मुस्कुरा के जियो, ना सर छुपा के जियो. ह्या भितर साहिर लुधियानी म्हणटा गमों का दौर आए तो भी मुस्कुरा के जियो. कशें काय तें? हो म्हाका प्रश्न पडटा की इतली तुका दुख्खाचे दोंगर कोसळटा तेन्ना तूं मुस्कुराके कशी जगप हें कांय वेळाचेर सामकें असह्य जाता. आनीक अरुण कुमार इंगळे म्हण आमचो एकटो लेखक कवी मित्र आशिल्लो, तो आपल्या एकट्या कवितेक म्हणटा कितें, कविता कशी असावी, वेदनेला आदी नाही, वेदनेला अंत नाही, ती वेदनेची माय व्हावी, कविता अशी असावी. सो म्हाका दिसता की अरुण कुमार इंगळेची ती शब्द, ती कविता ही आयच्या ह्या एका चेतनाचें जें बरप आसा ताका चपकल बसता सारकी, की ती वेदनेची माय व्हावी, कविता अशी असावी. ह्या सगळे जो ते हालिल्ली जें आशिल्लें तातूंतल्यान एक मंथन जालें आनी तातूंतल्यान चेतन एक कवी रुपान आमच्या मुखार आयलो. ह्या कवितेक खुबशें कितें आसा, ताजेर जरी मुख्य छाप नित्याची जरी उरली जर जायत तरी आसतना ताजे भायरय बी खूब कितें ह्या कवितेक आसा. थोड्यो घडयेक हांवें जें पुस्तक वाचलां आनी हांव ह्या पुस्तकाचो सामको म्हळ्यार रायट फ्रॉम द डे वन जेन्ना चेतन कविता बरोवपाक त्या काळार लागिल्लो त्यो आमचे कडेन शॅर करतालो, ताजे नंतर समाज माध्यमाचेर घालतालो. सो हातूंतली एक एक कविता आमी रिचयला अक्षरशा, कांय वेळाचेर बरोबर रावन आनी कांय वेळाचेर एकठां आसतना. सो ह्या सगळ्या कवितां भितर तुमकां घडये कवितेच्या पुस्तकाक थोड्यो उणीव तुमकां दिसूं येता, पूण तातूंत एक मोग आसा, थोडी भक्ती आसा, थोडी तडफड आसा आनी थोडी धडपड आसा. एक आंतरीक तळमळ ह्या चेतनाच्या यादीचो गांव ह्या पुस्तका भितर आसा. आनी ती तुमकां प्रत्येकाक जेन्ना तुमी वाचतले, हांगचो भोवतेक जाण म्हाका दिसता नित्या मामाच्या संपर्काक खूब लागीं आशिल्ले खूब जाण म्हाका दिसता, तांकां ती चड प्रकर्शान जाणवतली. जे नात तांकांय बी कळटलें की ही कविता ह्या कवितेक कशी उपदला, कशी आयला, हेंय बी तुमकां समजतलें. आयच्या सुवाळ्याक आमी म्हणिल्लें सारकें 5 सुरू करतले म्हण, पूण
भायर सुयो दवरिल्ल्यो पळय त्यो इतल्यो आकर्शीत केल्यो लोकांक की थंयच बरो वेळ टायम गेलो आनी ताका लागून एक 15 मिनटां आमच्या कार्यावळीक उशीर जालो. ताजे बद्दल दिलगिरी व्यक्त करता. तुमी सगळे मुद्दाम सगळे कडच्यान आयला हांगा. ह्या सायडीच्यान म्हाका बार्देसकार दिसतात, ह्या सायडीच्यान काणकोणकार दिसतात, सांगेकार दिसतात, सगळे कडच्यान. हें खरें काम प्रास्तावीक आनी स्वागत करपाचें संजना पब्लिकेशनाचे धनी दिनेश मणेरकार करता सगळे कडेन. पूण आज तो पावूना. आनीक हो एक आमचो सगळो इश्ट परिवाराची कार्यावळ अशी आमी धरून चलतात आनी ताका लागून म्हाका ही जबाबदारी दिली. हांव तुमकां सगळ्यांक परतून एकदां काळजांतल्यान येवकार दिता आनी देव बरें करूं म्हणटा. प्रशांत मामान खूप सुंदर येवकाराचे उलोवप करतनाच थोडोसो चेतनाच्या कवितांकय बी स्पर्श केला आनी खूब सुंदर उतरां ताणें वापरल्यात की तातूंत मोग आसा, तातूंत मायेचो ओलावो आसा. आनीक सगळ्यांत म्हत्वाचें प्रशांत मामा तूं एक उतर विसरलो म्हणटा तें तातूंत मुदयेर थीक कशीं उतरां आसात सामकी. आनीक अशे तरेच्यो कविता आयज आमच्या सगळ्यांच्याच हांगा मुखार आज येतल्यो. नित्याचो उल्लेख केलो प्रशांत मामान. आमच्या जिवितां भितर नित्या ना असो एकय खीण वचना. नित्या आमच्या काळजांत, नित्या आमच्या मनांत, नित्या दर खिणाक आमच्या सहवासांत, नित्याच्या उगडासान थपथपिल्ल्यो सगळ्यो कविता ह्या यादींच्या गांवांत. यादींचो गांव आमी प्रकाशीत करया. मागता माचे वयल्या सगळ्या ताज्या आदी मागता बाय स्पृहा हाजे कडेन तांणी माधव बाबांक फळांची पळी भेटोवन तांकां येवकार दिवचो. मागता आयू कडेन तांणी प्रसाद बाब लोलयेकार हांकां फळांनी येवकार दिवचो. तेच प्रमाणे मागता बाय स्पृहा कडेन ताणें मेलिन बाब रॉड्रिगीस हांकां हो येवकार भेटोवचो. आनी फुडले सुवातेर पुस्तकाचें प्रकाशन मागता माचे वयल्या सगळ्या मानेस्तां कडेन तांणी ह्या पुस्तकाक उजवाडाची किरणां दाखोवची. ह्या पुस्तकाचें सोबीत अशें मुखचित्र जें तुमी बॅनराचेर पळयतात तें काडलां सत्यम आचार्य हाणें. आनी आयज तो पावलो ना ताज्या कॉलेजींत तो जंय शिकता चिंता मामा इंदोर बडोदाक जंय शिकता आर्ट कॉलेजीक थंय ताजें एग्जिबिशन आसा आनी म्हणून तो आयच्या कार्यावळीक पावलो ना. पूण ताजे खातीर एक ताळयो मारया आनी त्यो ताळयो ताका बडोदाक आशिल्ले कडेन आयकुपाक येवपाक जाय. खूब सुंदर अशें ह्या एका चित्रांतल्यान ताणें सगळे पुस्तकांतले किंवा सगळ्यो भावना ज्यो आसात त्यो पुस्तकाच्या कवर चित्रां भितर ताणें दाखोवपाचो प्रयत्न केला. खूब सुंदर प्रयत्न केला. ह्या पुस्तकाचें जें टायप सेटिंगाचें काम आसा तें आमचो इश्ट ऋषिकेश बाब आठवले हांणी केलां. तो आयज हांगा पावलो ना. तांचे दोगांयच्योय मानाच्यो सन्मानाच्यो प्रती तांचे मेरेन पावतल्यो. एक सन्मानाची भेट आनीक एका अशा व्यक्तीक फावता. चेतन बाब आपल्या मनोगतांत म्हणटा की आपल्याक कविता सुरवातेक जी सुचली ती GVMS कॉलेजींत शिकतना आनीक जे व्यक्ती कारण आशिल्ली ती कविता स्फुरपाक ताका मानाची प्रत फावता. आतां कोणाकय दिसतलें की GVMS कॉलेजीची जीण, महाविद्यालयीन जीण आनी कविता स्फुरली म्हणटकीत ती एक सोबीत कोण तरी चली आसतली म्हणून. आनी आसूंकच जाय. पूण चेतन सदांच अशा गजालीक आडवाद आसता. आमचे मदीं आसा गणाधीश बाब प्रभुदेसाय, ज्येश्ठ पत्रकार पुण्याक आसतात आनी पत्रकारितेच्या मळाचेर फाटलीं 6 वर्सां ते वावुरतात. आनी काणकोणाक 11वी 12वी केले उपरांत चेतन बाबा बरोबर मागीर GVMS कॉलेजीक ते वांगडा शिकल्यात आनी थंय कवितेच्या पयली म्हाका दिसता वळख जी घडयली चेतन बाबा ती गणाधीश बाब प्रभुदेसाय. आनी आज मुजरत ते ह्या कार्यावळी खातीर पुण्यांतल्यान आयल्यात. मागता माधव बाबा कडेन तांणी एक सन्मानाची प्रत गणाधीशाक भेटोवची आनी मागता सगळ्यां कडेन की गणाधीशा खातीर ताळी फावता कारण तो स्वता एक कवी आसा. ताचो कविता संग्रह हाजे पयलीं उजवाडाक आयिल्लो आसा. ज्येश्ठ पत्रकार पुण्याक आसता, गांवांत पैंगिणी लोलयां. आनीक आज मुजरत तूं आयलो तुका चड आनीक चड देव बरी करूं. आमचे मदीं आयज 3 उलोवपी आसात, 3 मानेस्त आसात आनी तिनूय जे उलोवपी आसात, तिनूय जे मानेस्त आसात ते कवितेंतले दिग्गज आसात. आनी म्हणून फुडलीं जवळ जवळ अर्द पाऊण तास ही काव्य मळाचेर किंवा काव्य क्षेत्रां भितर ही भांगराची आसतली. आमच्या सगळ्यां खातीर सामकी मग्न जावन आयकुपाची अशे तरेची फुडलीं 40-45 मिनटां आसतलीं. आतां सुरवात कोणी करची हो प्रस्न आशिल्लो. हांव प्रशांत बाब चेतन बाब बशिल्ले कडेन की तिगूय जाण दिग्गज म्हणटा ओपनिंगाक कोणाक धाडचो आनी मागीर आमी म्हणलें प्रसाद बाब लोलयेकाराक ओपनिंग फावता. कारण जशें प्रशांत बाबान सांगलें की मूळ हो कविता संग्रह एकच आयलो केन्ना केन्नाय
एकच कविता संग्रह आसता पण एखाद्या कवीचो पण तो इतलो जबरदस्त आसता की खंयच्याय साहित्या भितर भाशीक साहित्या भितर जर वेचून काडली कांय पुस्तकां जाल्यार ताचो आस्पाव जाता. प्रसाद बाब लोलयेकारांचो मुळा कविता संग्रह जेन्ना आयलो तेन्ना कोंकणी भाशा मंडळाचो पुरस्कार आनी ताजे वांगडाच कला अकादमीचो प्रतिश्ठेचो पुरस्कार ताका फावो जालो. आयज आमचे मदीं प्रसाद बाब आसात. प्रसाद बाबाक हालींच शिक्षण सचिव म्हणून तांकां नियुक्ती तांकां फावो जाल्या. म्हाका दिसता घडये एक फर्स्ट गोवन आसतलो एखाद्याक एज्युकेशन सेक्रेटरी जावपी. ताळयो फावतात आनीक आयकुया तांचे मनोगत. स्मृतिशेष नित्यानंद नायक, माचेर हजर आशिल्ले माधव बाब, मेलविन बाब, प्रशांत बाब, चेतन बाब, अग्नी बाब, चेतन बाबाच्या घरची सगळी मंडळी, माचे मुखावयले सगळे ज्येष्ठ कोंकणी साहित्यीक आणि वांगड्यानो, जरी आमंत्रण पत्रिकेचेर म्हाजे फाटल्यान शिक्षण सचिव आणि माधव बाबा फाटल्यान ज्येष्ठ कवी अशें बरोवन जरी चेतनान आमकां आपयले असले तरी दोगांकय आमकां नेमके कित्या खातीर आपयला हें तुमकां सगळ्यांक खबर आसा. पूण तरीकय इश्ट म्हूण चेतन कसो आनी जावंय म्हूण चेतन कसो हाजेर आमी उलोवचे नात हें तुमी जाणात. म्हणटकीर चेतनाक हांवें पयलेंच सांगलें की बाबा 8 दीस पयलीं तरी म्हाका पुस्तक धाडून दी. चेतन म्हणपाक लागलो पुस्तक कित्याक जाय तुका, जनरल उलय तूं. आतां जनरल उलोवप म्हळ्यार नेमकें कितें बाबा, मार्केटाक मानकुराद आंबे सद्याक म्हारग जालात आनी ते कित्याक लागून म्हारग जालात आनी ग्लोबल वॉर्मिंगाक लागून मानकुराद आंब्याचें पीक कमी आसा हाजेर उलोवप काय कितें. तर ताका म्हणलें ना तूं म्हाका पुस्तक पयलीं धाडून दी. त्या प्रमाणे ताणें पुस्तक धाडलें. म्हणून हांव पुस्तकाच्या अनुशंगानच कितें उलोवपाचें जालें जाल्यार म्हाजे स्ट्रेट थॉट्स म्हणपा सारके म्हाजे मुक्त विचार मांडटलो. पुस्तक हातांत पडले नंतर पयलीं म्हाका जाणवलें तें अशें की संजना पब्लिकेशनान हालींसराक जीं पुस्तकां छापल्यात ती सगळीं उत्कृश्टूच छापल्यात. तेजी छापणावळी बरी आसा, ताजें एकूण स्वरूपय पुस्तकाचें बरें आसा, कागदय बरो वापरप जाला आनी तशेंच हेंय पुस्तक वापरले नंतर पयलो जो फील येता तो खूब अत्यंत बरो फील येता. दुसरी गजाल म्हळ्यार ह्या पुस्तक मुखाल्ली कोणी मुखचित्र काडलां हें कळचे पयलेंच म्हाका पुस्तक पळोवन कळ्ळें हें सत्यमाचें आसतलें म्हण. कारण तेणें जें सुंदर वापरलां म्हळ्यार तेणें चित्र वापरलें ना, तेणें प्रिंट वापरला मुखपृश्ठा खातीर. आनी जो कितें यादीचो गांव, याद हें जें कितें यादीचें जें रिफ्लेक्शन आसता हें सगळें ह्या प्रिंटांतल्यान अनुभवाक येता. त्या नंतर हांव सुरू करतालो की वाचपाक की चेतन जेन्ना म्हणटा की आपल्या सुरवातेची जी उतरां चेतनान मांडल्यात तातूंत तो म्हणटालो की खंयच्याय एका कवीक आपली कविता जेन्ना पूर्ण जाता तेन्ना ह्या कविते कडेन फारकत घेवन पूर्ण इदम न मम ह्या विचारान त्या कविते कडेन पळोवपाची ताक आसची पडटा. तेन्ना तो आपल्या कविते कडेन वेवस्थीत पळोवपाक शकता, कवितेची आपल्याच कवितेची समिक्षा करपाक पावता. आनी चेतना मदीं ती ताक आसा अशें त्याच्या पयल्या उतरांनीच दिसता. आनी म्हणून तो म्हणटा की मागीर तेणें सुरवातेक म्हणलां की आपली कविता हे आपले आत्मीक अनुभव आशिल्ल्यान आनी ती खुबशी वैयक्तीक अनुभवांतल्यान तेणी जन्म घेतिल्ल्यान ती कितपत लोकांक आवडटली हाजे बद्दल आपूण साशंक आसा म्हणून. पूण आयच्या तारखे नंतर आयच्या दिसासान मुखार ताका कळटलें की भिवपाची गरज ना म्हणटली. पूण हें बरयतात तो एक वाक्य मात तेणें अशें बरयलां की हांव मातसो म्हणलो की हें वाक्य बाबा हें खंयच्यान तेणी ह्या वाक्या कडेन तो पावलो की तो म्हणटा की हालींसराक समाज सुदारा खातीरूच कविता बरोवची आसता हो विचार बळावपाक लागला. आतां हें खंयच्यान ताका समजलें हें म्हाका हांव नकळो. पूण कवितेचें काम हें समाज सुदाराचें न्ही, तें कालूय नाशिल्लें, तें आजूय ना आनी ह्या मुखारय आसचें ना. कविता ही स्वांत सुखायत, आत्म सुखायत. आतां ही गजाल आमच्यान मान्य करूं येता की कवीक आनी तेच्या कवितेक सामाजीक भान आसप गरजेचें आसता. ती जिवनांतल्यान प्रेरणा घेवन उबी रावपाक शकता.
ह्यो सगळे गजाली जरी मान्य केले तरी की समाज सुदाराचे काम हे कवितेचे न्ही. त्या लागून तुवें समाज सुदाराची काम टेन्शन घेवन कविता आपण रचली ना, ह्या खातीर दुःख करपाचें कांय कारण ना. माधव बाबान कवितेक खूब सुंदर अशी प्रस्तावना बरयल्या. माधव बाबाच्या कविते परसय माधव बाबाच्या कविते वयलें लेखन म्हाका चड आवडटा, कविते वयले समिक्षा म्हाका चड आवडटा, जशें प्रशांतान आतांच म्हणलें की एक अलिप्तपणान बाबा आपूण आपल्याच जावयाचेर बरयता हें बाजून दवरून अलिप्तपणान खूब बरो कवितेचो तांणी समीक्षणात्मक उहापोह आपल्या प्रस्तावनेक केल्लो आसा. फक्त एक दोन कडेन मातसो हें जालो की मागीर हांवें रोखडोच माधव बाबाक फोन केलो की माधव बाब म्हणटा की टेनिसनाच्या कविते कडेन तुलना करतना म्हणटा की म्हाकाय तें मान्य आसा की सगळ्यात ह्या कवितेचें यश म्हळ्यार चेतनाच्या की ह्यो जरी यादी वयल्यो कविता जरी आसल्यो आनी खुबश्यो आसल्यो तरीकय एकच कविता आपूण परत परत वाचता अशें दिसना. नाजाल्यार वेगवेगळ्या विशया वयल्या हालीसराक खूब हांवें कविता वाचल्यो, त्यो वेगवेगळ्या विशया वयल्यान आसल्यो तरी एकूच कविता परत परत वाचिल्ल्याचो म्हाका आभास जाता. पूण ह्या कवितेचें यश अशें की प्रत्येक ही कविता वेगळी आसा आनी ती वेगळें अस्तित्व घेवन येता आनी त्याच बरोबर ती एक शृंखलाय त्या कवितेक एक अख्खी खंडकाव्यात्मकय ताका एक प्रवाह आसा. पूण टेनिसनाचो उल्लेख करतना माधव बाबान म्हणला की टेनिसनान ह्यो कविता शार्दूल विक्रेडितांत बरयले म्हण. तें म्हाका मान्य जालें ना म्हणटकीर हांवें रोखडेंच माधव बाबाक फोन केलो. हें कशें? कारण शार्दूल विक्रेड मागीर माधव बाबान म्हाका म्हणलें की ताणें आपल्या छंदशास्त्राचो अभ्यास करपी ताच्या संवृदा कडल्यान ती घेतिली तें म्हायती. पूण शार्दूल विक्रेडीत हें मुळात संस्कृत छंद. शार्दूल विक्रीडितम हो मुळात संस्कृत शब्द आनी तातूंतल्यान तो मराठीक आयला. आनी केशवसूत आनी रविकिरण मंडळांतल्या कवींनी वापरचे पयलें कालिदासान संस्कृताक तो खूब वापरला. आनी मुळात हो 19 अक्षरांचो छंद आशिल्ल्यान आनी मुळात तो गणाचेर अवलंबून आशिल्ल्यान म स ज स त त ग ह्या गणाचेर अवलंबून आशिल्ल्यान तो इंग्रजीत वचप शक्यच ना. ताका लागून तो शार्दूल विक्रेडितांत ताणें टेनिसनान बरयल्लें आसूं येना. दुसरी गजाल अशें की तेजेर 7 आनी 12 अक्षराचेर यती येता. पूण आमी शार्दूल विक्रेडिता भितर अनेक संभ्रम अशे निर्माण जाल्ले आसात की ते अशें की आमकां जेन्ना पळय शाळेक बी शिकयल्ले तेन्ना चाल तेजी वेगळीच शिकयल्ली. मा सा जा सतता गयेती गण हे शार्दूल विक्रीडित अशी शिकयल्ली. पूण चाल तेजी तशी न्ही. छंदशास्त्राचो अभ्यास करता म्हाका लक्ष आयलें तेजी चालूच दुसरी कारण तेजी यती आसा ती 7 आनी 12चेर आसा. मा सा जा सतता गयेती गण हे ही दुसरी गजाल जी पळय मराठीतली खुबशी मंगलाष्टकां आसात सुरवातेची ती शार्दूल विक्रेडीत वृत्तांत बरयल्ली आसात. त्या लागून ती चाल शार्दूल विक्रेडिताची त्या सुभाषितांक लागली, त्या मंगलाष्टकांक लागली. आतां खूब जाणांक अशें दिसता की सगळीं मंगलाष्टकां ही शार्दूल विक्रेडितांत आसा. सो पूण शार्दूल विक्रेडिताचेर उलोवपाचो किंवा छंदशास्त्राचेर उलोवपाचो हो आयचो विचार न्ही. पूण आतां चेतनाच्या कविते कडेन येतना पयली गजाल म्हळ्यार एक जाणवता म्हणटा तें जशें T.S. इलियट म्हणटा की पोएट्री इज नॉट टर्निंग लूज ऑफ इमोशन्स बट एन एस्केप फ्रॉम इमोशन. चेतनाच्या कवितेकय ते सतत जाणवत रावता. म्हणून तो म्हणटा मन करूंक ल्हव खोल मनात भितर दवरता भारात्तर यादीची. ही भारात्तर ताणें भितर दवरल्या कित्या खातीर की जी लाट आसा केलक्याची जी लाट जी आसा ती ताणें बॅलन्स करून दवरला की जेन्ना पळय ही इमोशन वाडटात ह्या भारात्तरीच्या भारान त्या कवितेच्या रुपान ती मुखार येतात. दुसरी गजाल ह्या कवितेक संग्रह वाचतना सतत जाणवत रावता म्हणटा तें कवीचें आशिल्लें भाशेचेर आनी शब्दा वयलें प्रेम. अ पोएट इज बिफोर एनीथींग एल्स अ पर्सन हू इज पॅशनेटली इन लव विथ लँग्वेज अशें आवडीन म्हणटा. आनी हें चेतनाक बरोबर लागू जाता. आनी जेन्ना कवी खंयचोय आपल्या भाशेचेर आनी शब्दाचेर प्रेम करता तेन्ना तो आपली स्वताचीच भाशा परतो निर्माण करूंक पावता.
ही भाशा अनेकांनी निर्माण केल्ली आसा. मराठींतल्या कुशीरेगीक हें ठळक उदाहरण दिवं येता. कोंकणी भितर रमेश वळुसकाराचें उदाहरण दिवं येता. सो ह्या उदाहरणांतल्यान की अशा ह्या भाशेंतल्यान जो कितें तो भाशेच्या प्रेमांतल्यान अनेक ज्यो कविता आसात, ह्या कवितेक एक वेगळें स्वरूप मेळटा. फॉर एग्जाम्पल चेतन कांय प्रतिका वापरता. ही प्रतिका ही ग्राम्य प्रतिका आसा. ह्या प्रतिकाचो अर्थ लावपाक आनी त्या कविता पुराय समजून घेवपाक त्या प्रतिकाचें स्वरूप कळप गरजेचें आसता. जशें हांवें एक फावट एक लेख वाचलो आमच्या लोकवेदाचेर आशिल्लो. शिगम्याचें एक गाणें आसा. बोणकेच्या हाती तळा गेलगे व्हाळयो थिगूर जाळयो सापडला. त्याचो अर्थ वेगळोच दिल्लो आशिल्लो ताणें की ज्या समीक्षकान लोकवेदाचे अभ्यासक आसूनय बाबा हेणें अशें कशें बरयलें म्हण हांव चिंतपाक पडलो. तेन्ना म्हाका अशें लक्षाक आयलें की ह्यो ज्यो गजाली आसात ह्यो ती परंपरा खबर आसले शिवाय आनी ते संदर्भ खबर आसले शिवाय ते कळूं येना. उदाहरणार्थ बोणकेच्या हाती तळा गेलगे व्हाळयो थिगूर जाळयो सापडला म्हळ्यार कितें? थिगुराचो एक स्थायी भाव आसा. थिगूर हो मदीं फिरता, तो बोलींनी वचना. आमी समजा तामशाक जर हायज गरयतलो जायत आनी घोळको काडटलो जायत जाल्यार तो तळ्याच्या सायडीच्यानच काडचो पडटा, कारण घोळक्याचें हेच असो स्थायी भाव की तो सायडीच्यान रावता आनी धांडोय मदीं नासता. तसो थिगूर हो मदीं वचपी आनी व्हाळय जी आसा ती घोलींनी वचपी. म्हणटकीर जेन्ना सगळीं तळी जेन्ना वांयगणी जाले नंतर सुकताली, वांयगण जाले नंतर सुकताली, तेन्ना एक परंपरा आशिल्ली की दोनी वाटच्यान कोंड आसा त्या कोंडजाळ म्हणटाले, धाणजाळ म्हणटाले, धाणजाळ. ही धाणजाळीन ही सगळी तळी मारप आनी ही तळी जेन्ना मारतात धाणजाळेन तेन्ना तेतून थिगूर सापडटात, कारण थिगूर हो मदीं आसता. पूण व्हाळयो सापडना, कारण व्हाळयो हे बोणकी म्हळ्यार कितें? ते बोणकी एक झाड बोणकेचें, ते बोणकेच्या मुळा भितर ती वचून रावतात म्हणून त्यो व्हाळयो कश्यो सापडपाक शकनात. म्हणजे व्हाळयो आनी थिगूर सहज सापडटात कारण ते मदीं व्हांवतात. पूण ती इतल्यार रावना कविता म्हणटा बोणकेच्या हाती तळा. बोणकेच्या तळा म्हणना, बोणकेच्या हाती तळा. हाती तळा म्हळ्यार कितें? ह्या तळाक हात वचपी तळा. म्हळ्यार व्हाळय जर तूं काडटलो जाय तुवें देंवन तो हात घालूनच काडपाक जाय, तेन्नाच तुका ती कळटली. तशें कविता हें जी ग्राम्य जी उतरां आयल्यात चेतनाच्या कवितेंत, तशें यादीचे वालीक चिंतनाची फुलां दाटल्यात जशी फातराक चिरगुलां. ही फातराक जी चिरगुलां जी लागतात त्या चिरगुलां कळची पडटली, तेन्ना हें कळटलो, तेन्ना ह्या प्रतीकाचो कितें कवितेचो संदर्भ, ह्या चिरगुलाचो संदर्भ कितें? चिरगुलां हे बारीक जीव, शंखात सारके जीव जे फातराक दसून रावतात. पूण चिरगुलांची सगळ्यांत व्हडली गजाल कशी की कितली जरी ल्हारां आयली तर ती जिवटपणान फातराक चिकटतात. तेंची धडपड तुका लक्षाक येता. जेन्ना ल्हारां आपटतकीर ती चिरगुलाची धडपड ती पळयली आसपाक जाय, ती धडपड तुवें अणभवली आसपाक जाय. ती चिरगुलां जिजिविशा ह्या शब्दाचो जर अर्थ कळटलो जायत जाल्यार ही चिरगुलां पळोवची पडटली. जिवना वयली जी कितें तेंची जी अतूट जे पळय जिवन जगपाचें जें हें आसा की घट्ट धरून रावप फातराक, हें तेन्नाच कळटा. म्हणून हो चिरगुलां हो शब्द जो आसा, हो चिरगुलां हें प्रतीक एकूणच ह्या कवितेक एक वेगळेंच भान दिता. आनी ही जी याद आसा ही याद फक्त याद उरना, ह्या यादीची जी पळय याद हय न्हय वचूं नाका आनी ती जी आयुश्या कडेन धरून रावपाची धडपड आनी ज्यो बाकीच्यो गजाली जेन्ना यादीक पयस करपाक सोदतात तेन्ना तेजी जी तळमळ आसा ती तळमळ आनी तरीकय जेन्ना मुखार ही याद वृद्धिंगत जावपाची, यादच आपल्याक वृद्धिंगत करता. म्हणूनच तो म्हणटा की जेन्ना एक याद साद घालता तेन्ना आपल्याक ती दुसरी याद ओग दिता. तसोच तेजे अनेक शब्द येता हांगा. उस्तिल्ल्या आंगणात तुज्या यादीची सुकां, यादीच्या पिल्लकुचांत त्या मोराची पाखां. सकल ताणें पिल्लकुचाचो अर्थय दिल्लो आसा की पिल्लकुचो मोराच्या फाकाचो तुरो.
पूण तो तुवें अर्थ तरी दिलो तरी तो तितलोच अर्थ न्ही की पिल्लकुचो हो फक्त मोराच्या पाखाचो गुच्छ न्ही, मोराच्या पिसांचो गुच्छ न्ही, ते मोराच्या पाखाचे पूजनीय स्वरूप, पूजनीय रूप. तेका ते पूजनीय रूप आसा मोराचे. आमचो जो मोर जो आसा तो सदांच पयलीं आमच्या लोकवेदांत आमच्या परंपरेक पूजनीय आसा. कारण तूं कुशावेतीच्या हातूंतली जर पणसाळे मळांतली चित्र पळयलें जाल्यार तातूंतय मोर आसा. आनी पिर्णी जागर हो सगळ्यांत जुन्या आमच्या लोकवेदाकय जो पयलो जो मोराच्या पयलें नमन जाता तें मोराक जाता. आतां खूब लोक शारदेक ते म्हणटात पूण ते शारदेचें नमन ना, तें मोराचेंच नमन आसा. सो तो जे कितें आसा तें पूजनीय स्वरूप आसा. आनी हें पूजनीय स्वरूप हे पिल्लकुच्याच्या जर तो ह्या कवितेक एक वेगळें आयाम दिता. पूण ही जर ते आयाम जर तो कळटलो जायत जाल्यार हो पिल्लकुचो पयलो कळचो पडटलो आनी ह्या पिल्लकुच्याचे संदर्भ कळचे पडटले. ह्या कवितेक एक लय आसा, एक नाद आसा, हो सतत दिसता. जशें म्हाका एक फावट एक श्रावणी वतांतल्यान भांगरकणी पावसावळी याद तुजी इंद्रधनू फाकडता मन मळबार. म्हाका हें वाचतकीर रणमाल्यांतलें एक गीत याद जालें, रणमांतली ती जत याद जाली. काळे डोंगर निळे झाले, काळे डोंगर निळे झाले, अबळीत पाऊस आला गे. काळे डोंगर निळे झाले, अबळीत पाऊस आला गे. पाऊस पडे पागोळे गळे, पाऊस पडे पागोळे गळे, जसे लोणयाचे गुळे गे. आतां हातूंतलो नाद बीद हो बरोच आसा, पूण तरीकय हें जें कितें चित्र जें उबें रावता हें चित्र फक्त पावसाचेंच आसना, तें सगळें आयुश्याचेंच चित्र उबें रावता. पाऊस पडे पाऊस पागोळे गळे, जशे लोणयांचे गुळे गे. तशें श्रावणी वतांतल्यान भांगरकणी पावसावळी याद तुजी इंद्रधनू फाकडता मन मळभार. आतां हळू जी ही गोंया भितर एक सगळ्या कवी भितर किंवा प्रत्येका भितर एक लय आमकां खबरच आसता. ही कित्याक लागून दिसता की गोंयाक हें सगळें आमचो खंयचोय प्रकार घेयात, तुमी लोकवेदाचो प्रकार घेयात किंवा पारंपारीक आरती घेयात, तेतूं भितर जें कितें दिसता ती लय. रथा तुजे गुळयो 350 बडयो जर तुमी जर वाचले जायत जाल्यार पयलीं जें वाक्य आसा तें तबल्याचेर जर तुमी जर मात्र मोजपाक लागले जाल्यार 4 मात्रांच्या छंदाक आसा. आनी दुसरी जी ओळ आसा ती 6 मात्रांच्या छंदाक आसा. सुख करता दुःख हरता जर तुमी जर म्हणले जायत जाल्यार ते सुख करता तेजी ती गीत मागीर आयले आसूं, पूण तो मुळांत जो वादनाचो छंद आसा तो ओरिजिनल आसा, तो सुमारेंतल्यान आयला. तेजी पयली जे मात्रा आसात आनी दुसरी मात्रा आसा त्यो भिन्न आसात. हे गोंया भायर खंय पळोवपाक मेळना. पूण हे जरी मात्र जरी 4 आनी 6 मात्रांचो जरी तो आसलो किंवा 3 आनी 6 आनी 8 आनी 12 मात्रांचे जरी ते आसले, जरी ते वाडयत गेले जाल्यार 8 आनी 12 जातले, तरीकय तातूंत भितर एक लय आसा. आनी ह्या लयीन ही सगळी जी बांदावळ आसा ती बाबा इतले मात्रांतल्यान आमी फिरता म्हूण ते खंयच कळना. तशेंच कविता जेन्ना पळय हांव वाचता चेतनाची कविता, थंय मदीं मदीं म्हाका अशें दिसता की ही अनेक मदीं जरी मात्रा कमी अदीक जाल्यो किंवा एखादो शब्द चड पडलो तरी ती लय हालना, ती लय हालतना दिसना. आनी हें ह्या कवितेचें यश. चेतनाची आनी म्हाजी वळख 30 वर्सां फाटली, पूण ही कविता म्हाज्या वळखीची न्ही. ही म्हाका पयरूच म्हाजी वळख ह्या कविते कडेन पयरूच जाला. जवळ जवळ 1997 ते 2003 हे काळ आमी बरोबरच सारला. तरीकय ह्या कवितेची वळख म्हाका ना किंवा ही कविता कशी जन्माक आयल्या आनी कशी वाडल्या हेजो हांव साक्षीदार ना. पूण हें जेन्ना वाचली नंतर म्हाका कळ्ळी की तेणी ह्या कांय 2 वर्सां फाटल्यान नित्यानंदाच्या आकस्मीक मरणा उपरांतची जी ही कविता आसा. आतां कोणाकय प्रश्न असो पळोव येता की चेतनाचो व्याप 1000 आसा, तो दुकानां चलयता, तो
संस्था चलयता समाजकार्याक वावरता मागीर ह्या कविता केन्ना तो करता काय असोच प्रश्न पाब्लो नेरुदाक एक फावट विचारिल्लो तो तूं एज डिप्लोमॅट तूं पॉलिटिशियन तूं सोशल वर्कर मागीर तूं कविता केन्ना कवितेच्या वाटेक तूं केन्ना वता तेणे पाब्लो नेरुदान सांगलें की आपूण कवितेच्या वाटेक वतना पोएट्री कम्स इन सर्च ऑफ मी ही कविता जाचो पिंड कवीचा आसा पळय न्ही जसो कावळ्याक खंय पिंड दवरला कावळो येताच तसो जाचो पिंड कवीचा आसा ताका सोदत ही कविता येता खंयच्यान ना खंयच्यान तशी ही कविता चेतनाक सोदत आयला आतां पाब्लो नेरुदाची जी कविता आसा एवरी डे यू प्ले म्हण तातूंत भितर तो एक वाक्य उलयता तातूंत भितर एक स्टांजा तेजो असो आसा आय वॉन्ट टू डू विथ यू वॉट स्प्रिंग डज विथ द चेरी ट्रीज हे रुपक अशें आसा की तो म्हणटा की आपूण तुजे खातीर कितें करतलो जे वसंत स्प्रिंग वसंत म्हणया आमी की वसंत जे चेरी रुखा खातीर जे जे कितें करतलो तो म्हणना की तुका आपूण चवथ हाडटलो तुका आपूण फुलां हाडटलो काय म्हणना म्हळ्यार तो कितें करता ते प्रतीकच अशें वापरता की तुमकां इमेजिनेशनाक आनी भरपूर वाव दिता वाचकाक तशें मनाच्या मांडार यादीच्यो धालो पातकडेच्या वेळेर दुखाच्यो धुलो जेन्ना वाचता हांव तेन्ना यादीच्यो धालो म्हणल्या नंतर म्हाज्याय तकलेक खूब वेगळा कॅनवास उबो रावता हो धालो यादीच्यो धालो म्हणल्या नंतर तो फक्त धालो म्हणटकीर कितें कितें जावंक शकता मनाच्या मांडार यादीच्यो धालो जेन्ना आमी धालो म्हणटा तेन्ना सुरवातच अशी जाता श्री धालो गे धालो धालांनी खेळू आली गे आली तर बरी जाली सकया साद दिया गे मागीर ही याद एकटी येना हे पयलीं कळटा की ही याद सगळ्यांक साथ दीत येता ही सगळ्यांक साथ दीत येता तेन्ना जो यादींतलो जो हें आसा की पान म्हजें पोफळ तुजें चुनो कोणा लागीं आसा गे चुनो कोण ना पान म्हाजे कडेन आसा पोफळ तुजे कडेन आसा पूण चुनो ना पूण चुनोय आसा चुनो कोणा कडेन आसा चुनो शांतादुर्गे कडेन आसा सातेर माये कडेन आसा ती हांगा खेळटा पूण ती आमकां खबर ना ती खेळटा म्हण आमचो विडो आज रंगतलोच रंगतलो अशी ही धालो सांगता म्हणटकीर तूं नित्य हांगा ना असो तो म्हणना की तो आसा खंय तरी म्हणून हो जो कितें हें आसा की हो ताजें अस्तित्व दाखयता म्हणून ही कवितेची ही जी रुपकां आसात ही एक विशाल रूप धारण करतना दिसतात इफ सडनली यू फॉरगेट मी डू नॉट लूक फॉर मी फॉर आय शॅल ऑलरेडी हॅव फॉरगॉटन यू पूण असो सूर चेतन लायना हो सूर कसो जालो तूं जर म्हाका विसरले जायत जाल्यार म्हाजे कडल्यान अपेक्षा धरनाका की आपूण तुका तुजे खातीर कितें बरयतलो म्हणून तूं विसरलो आनी विसरलो ना म्हजी याद तुजे बद्दल कायम उरतली असो सूर असो वेगळो सूर चेतन सतत लायता आतां ह्या कविते भितर जशें एडगर एलन पो म्हणटा की लिरिकल इंटेन्सिटी जी आसची पडटा कवी किंवा रिथमिकल क्रिएशन ऑफ ब्युटी इन वर्ड्स म्हळ्यार कविता अशें तो म्हणटा किंवा कार्लायल म्हणटा की म्युजिकल थिंकींग इज अ पोएट्री तशें ह्या कविते भितर एक म्युजिकल थिंकींग जे आमकां सतत जाणवत रावता जे पयलीं सावन सुरवात शेवट पर्यंत हें म्युजिकल थिंकींग सतत जाणवता आतां हातूंत भितर कांय गजाली अशें आसात ज्या गजाली हांव मुद्दम सांगूंक सोदतां चेतनाक की आतां एक कविता हांव जेन्ना वाचतां चाफ्याचो वास जसो वस्त्रगाळ याद कशी तुजी प्रसन्न सकाळ हांगा हांव मातसो अडखळ्ळो की चाफ्याचो वास वस्त्रगाळ कसो आसतलो वास वस्त्रगाळ आसूं येना रुपक जे आसा ते अशें आसूं येना की वास आनी आतां जर ह्या कोविडाच्या प्रकरणाक जेन्ना आमी मास्क वापरतात तेन्ना हेका भलतेच अर्थ येवं येतात सो चाफ्याचो वास वस्त्रगाळ आसपाक येना तशेंच तो आनेक कडेन म्हणटा तुझ्या म्हज्या मोगाची आगळी वेगळी काणी दोळ्यांत विराणी मनात रात्राणी विराणी गळ्यात आसपाक जाय विराणी दोळ्यांत आसूं येना सो तशेंच म्हाका आनेक कडेन जाणवलें तें अशें की सुक्तेचे निरागस नांवां निराळे ल्हार तशी तुजी याद उलगतगच भार नांवां निराळे ल्हार आनी निरागस हो
हे शब्द हो कॉन्ट्रास्ट जाता, हो कॉन्ट्रास्ट येवं येता, पूण तो तशी त्या कवितेची गरज आसूंक जाय. निरागस नांवा निराळे ल्हार आसूं येना. नांवा निराळे मग आपूण सगळें करून नांवा निराळे रावतात ते ल्हार, ते निरागस तातूंत भितर ना. त्याच प्रमाणे चेतनाच्या कवितेक जशे कांय 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 जी प्रतिका आसात, रुपकां आसात, ती रुपकां अशी तरी ग्राम्य रुपकां जशें हांवें म्हणलां तशेंच चानकातूर मात च्यानीन अर्दे खाल्लें पेराक तो वापरतात शब्द चड करून. म्हणजे हांव पेराचेंच उदाहरण दितां. च्यानीन कितेंय फळ खाल्यार चानकातूर म्हणटात, पूण ते पेराक लागून चड करून वापरतात. पेर जेन्ना ते अर्दी च्यानी खाता, अर्दी भागतात तेन्ना चानकातूर पेर म्हणटात. तो चंद्राक हो शब्द वापरता. चंद्री अमूर पिको चानकातूर. च्यानीन अर्द खाल्लो जसो चंद्र उरता तसो तो अमूर पिका आसा. आणि त्यानंतर तो दुसरो शब्द आपल्या स्वताच्या हेजेन घडयता की दिश्टावो मनात यादीन कातरिल्लो जसो दिश्टावो. ह्यो खूब सुंदर प्रतिमा आयल्यात. पूण पूर्ण कविता ह्यो प्रतिमेच्या भायर कविता ही वाडिल्ली दिसना. अशें दिसता की हे दोन तुवें प्रतिमा पयलीं तकल्यान धरल्यात आनी मागीर ती कविता जोडली म्हण. ती कविता ही ह्याहून फुडें वचपाची गरज आसा. सो ह्या चेतनाच्या जी कविता आसा, ह्या कवितेक मुखार निश्चित बरो व्हड फुडार आसा. हातूंत भितर दुबाव ना. ही कविता वेगवेगळे वळण घेत वता. जशें एक्सटेंडेड मेटाफॉर जाका आमी म्हणटात इंग्लिशींतल्यान, जो मेटाफॉर वाडत वता, तशें अनेक तेगेली कविता जी आसा, एक तो म्हणटा की मोगरी पळोवन म्हाका तुजी याद येता, जायो पळोवन म्हाका तुजी याद येता, वोंवळां पळोवन म्हाका तुजी याद येता, सुरंगां पळोवन म्हाका तुजी याद येता. मार सुरंगाचे जी कितें रुपक आसा ते तो लायता, वोंवळाचें रुपक लायता, जायाचें रुपक लायता, मोगरेचें रुपक लायता. मार तो जे आपली कोणाची जी याद येता तेका ही वेगवेगळी एक्सटेंडेड मेटाफॉर, वेगवेगळी जी प्रतिका तो मांडत वता, ताका लागून एक वेगळें चित्र आमच्या दोळ्या मुखार उबें रावता की ते हांव मागीर तेका सुरंगा कडेन रिलेट करता, वोंवळा कडेन रिलेट करता, जाया कडेन रिलेट करता. ह्यो सगळ्यो ज्यो प्रतिका आसा, ह्यो सगळ्यो फुलां आसात, त्यो प्रत्येक वर्साच्या वेगवेगळ्या वेळार फुलतात. सो त्या म्हयन्या कडेन तेजो जाता. आनी लास्टाक तो कितें म्हणटा, तुजी याद येता हें सांगपाक तुका सोदता हांव कारणां वर्सूय भर. ह्या वेळार असो संभ्रम निर्माण जाता की हे रूपक, हे वेगवेगळे प्रतिका आमी करतातच, त्या भायर एक वेगळो जो कितें परतो कवी सगळ्या वाचकाक भितर परते इंटरप्रिटेशनाक वाव दवरता. ही खरीच प्रतिका कवीक अपेक्षीत आसात काय तो मुद्दाम तुजी आपूण वर्सय भर याद आपूण काडटा ह्या खातीर ती प्रतिका तो लायता. ह्या खातीर म्हणून ही कविता व्हड जाता. एका कवितेक तो म्हणटा की उमाशेच्या माल्यांत नक्षत्रांच्यो वाती जळटात मंद राती उगडासाच्यो. ही कविता हांगा जरी थांबिली तरी त्या कवितेक पूर्ण आयाम आसा, पूर्ण कविता जाल्ल्याचो अनुभव मेळटा. पूण कवी फुडें वता. म्हाका परते तेचे निमाणे कडवे आवडले, बळटात मंदावतात चंद्रकळ्यो यादी, ब्रह्मांडार सोदी करू तुज्यो. पूण मदीं जे कडवे आसा ते म्हाका कळना की ते जाय आशिल्ले अशें म्हाका दिसलें ना. मदींच एक नखेत्र उल्का जावन गळटा, खेळ सोडून पळटा न्हयपासाचो. पूण ह्यो कविता जशे ह्या कवितेचे जर बळिश्ट बळ जर कितें आसा जाय त्या चेतनाच्या पुराय कवितेचे, जाल्यार ती कवितेची भाशा, कवितेक वापरिल्ली रुपकां, कवितेक वापरिल्ल्यो प्रतिमा, ह्यो प्रतिका वेगवेगळ्या तरेन येतात. आनी चड करून ह्यो नव्यो ज्यो कितें ग्राम्य प्रतिका जाका आमी म्हणटात, ज्यो अजून शहरी कविते भितर अजून आयली नात, अश्यो प्रतिका ह्या कवितेक दिश्टी पडटात. म्हादेव बाबान बरें सांगलां की रुपकाच्या आनी प्रतिकाच्या पावंड्यार ही कविता बरीच उबी जाता. हें खरें. नाजाल्यार आज अनेक कविता आमी वाचपाक, अनेक कवीच्यो नवी कविता आमी वाचतात. गाजराची पुंगी तसे नवे जाले जोगे अशें म्हणपा सारकी ती परिस्थिती आसा. सो पूण चेतनाची कविता ही रूपकां, प्रतिका आनी प्रतिमा ह्या गडगंज मालवजार ह्याच्या मालवजार उबी जाता. तातूंत भितर एक आपसूक लय आसा. एखादो शब्द मिटराक कमी जास्त जालो
तरीकय ती लय हालतना दिसना, ती इबाडटना दिसना. ती लय, ही आंतरिक लय चेतनाक त्याच्या मुखावयल्या प्रवासाकय ही लय मेळची आणि ह्या लयीन त्याचो मुखावयलो प्रवास अत्यंत फुडें परजळीत जावचो असं हांव मागतां. चेतनान वयाच्या 50व्या वर्साचेर हें पयलें पुस्तक बरयलां. पुस्तक तशें जॉर्ज बर्नार्ड शॉन पयलीं पुस्तक म्हाका दिसता 52 वर्साचेर बरयल्लें. सो पुस्तक तूं वयाच्या कितल्या वर्साचेर बरयता हें म्हत्वाचें आसना. चेतनाक हांव शुभेच्छा दितना तेजो कवी म्हण तेजो फुडार परजळीत आसा हाजी म्हाका खात्री दिसता. उदाहरणार्थ तेणें जी पळय अर्पण पत्रिका बरयला ती मुद्दाम वाचता की तें एक कविता म्हणपाक कवितेचें पूर्ण स्वरूप आसा. काळखी चादर ओडीत आयली रात एक काळखी, करून गेली तुझी म्हजी वळख अनवळखी. हड्ड्या फोडीत आड्ड्यो मारीत दिसता तुका साच्चें, सरण तोडीत मरण हुपीत दिसता तुवें येवचें. आस अशी वसना कुशी वाट तुजी तेळटा, भास पिशी दोळ्यां वशी दूख जावन जळटा. घट्ट इश्ट जावन दुष्ट कितलो कसो पिट्टा, शून्य दिष्ट मृत सृष्ट जीण म्हजी किट्टा. हाडूक तुका जिणेत नेवान रावल्यात कितले जाण, सावित्रीचे रूप घेवन प्राण दवरू घाण. ही एक कविते म्हणूनय कवितेच्या पावंड्यार खूब वयर पावता. फक्त हांवें चेतनाक म्हणलें की निमाणे कडवे तेजी गरज नाशिल्ली, इतले वयर जर थांबयली जाल्यार चड बरें जावपाचें. कवीक तें एक म्हत्वाचें आसता की खंय थांबचें हें कळचें पडटा. बाकी बाबान आपल्या ते त्या दिसा वडा कडेन सुंदर कविता बरयला, पूण निमणे कांय तातले कांय ना उरले आयज सगळ्या जिणे आयली सांज, तरी अकस्मात तुझी वाजती पांय जडा म्हणटा थंय ती कविता थांबपा जाय आशिल्ली. पूण बाकी बाब फुडें वता, पट्टी केन्ना सपना तीच घट्टी जागरणां अशें तो बरयता. तशें हें वाक्य जर ते नाशिल्लें जाल्यार ही कविता आनी फुडें पावपाची. कवितेची निमणी जी ओळ आसा, ह्या उबाळांत एक सरदेश शेत काडीत बसला पिकाळ यादी. सो ह्यो सरदेश शेताच्यो यादी, ह्यो पिकाळ यादी हांवें फाटले कांय दीस काडीत बशिल्लो जे तुजे हेजेर बरयतना की आमी केन्ना तरी सरदेश शेत पिकयल्ले बरोबर वांगडा आमच्या गांवांनी. त्याच्यो पिकाळ यादी ह्या फाटले 2 दीस काडपाची संद म्हाका चेतनान दिली. ह्या खातीर हांव ताका देव बरें करूं म्हणटा. तेज्या मुखावयल्या सगळ्या वावराक आनी साहित्यीक वावराक चड करून हांव यश आवडयता. कारण चेतन दुकानदार, दुकानदाराक एक तरीके एक कितें आसा, दुकानदार म्हणटा कितें जाता, भाई मावजोय हांगा आसा दुकानदार, दत्त बाबाय आसा दुकानदार, पूण आमचे भाग्य हें की दुकानदार आसूनय दुकानदाराचे नेमकी कितें जाता, गिरायकाक जाय तशें माल हाडप आनी गिरायकाक जाय तसो माल दुसऱ्याक दिवप. पूण साहित्याच्या बाबतींत ताणें तशें केल्लें ना. दुसऱ्याक जाय तें तशें दिवचें म्हणून तांचें साहित्य अभिजात जावपाक पावलें. चेतनाची कविता त्या पावंड्यार पावता आनी ती तशीच पावतली. आनी बाकीच्या समाजाक कितें जाय तें आपूण दितलो अशी तो हें धरनासतना आपल्या जें कितें स्वांत आपल्या जें कितें आत्मीक सुखा खातीर ही कविता बरोवन ती कविता फुडें व्हरतलो अशी आस्त हांव बाळगयतां. आनी म्हाका आपूण हांगा ही संदी दिले बद्दल सगळ्या आयोजकाचे आनी चेतनाचे देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू. देव बरें करूं प्रसाद बाब लोलयेकर. चेतनाच्या ह्या आयज कविता संग्रहाच्या प्रकाशन सुवाळ्याच्या निमतान आमकां प्रसाद बाब लोलयेकर आनी काव्य संवसाराची एक भोंवडी घडोवन हाडली आनी तातूंत पाब्लो नेरुदा धरून सगळे कवींनी, ज्येश्ठ कवींनी, समिक्षकांनी कितें सांगलां कवितेच्या संदर्भांत ताजी वळख घडयतनाच ताणें आमकां सगळीं रुपकां, प्रतिकां, प्रतिमा, मात्रा, छंद ह्यो कांय गजाली आमकां बरेचशे फावटी खबरय नासतात. आमकां दिसता की यमकाक यमक जुळयलें म्हणटकीर कविता जाली म्हणून. आनी मात्रा, छंद आमकां छंद खबर आसतात ते वेगळे वेगळे तरांचे छंद खबर आसतात. पण कविते भितरय छंद आसतात हाजी खूब सुंदर आनी सादेपणान सोंपेपणान प्रसाद बाबान वळख घडयली. उलोवपान ताणें सांगलें की थिगूर आनी काठाळी ह्यो सगळ्यो गजाली म्हाका दिसता प्रशांत बाबाक आसा. आनी आगास वाड्यावयले कांय न्ही म्हणल्यार म्हाका दिसता दर 2 घरांतलो एक मनीस तरी आयज हांगा आसतलो. नित्या सगळ्या ह्यो गजाली जगला. ताजे गांवांत ताळगांवांय तळावलेय बी आनीक जंय जंय ताजी इश्ट परिवार आशिल्लो थंय थंय. आनी म्हणून आयज आगास वाड्यावयले ताजे इश्ट सगळे हांगा मुजरत हजर आसात. नित्या खंयचो, नित्या तळावलेचो फक्त काय नित्या जंय सांखळी ताणें कांय वर्सां शिकयली थंयचो, कांय काणकोणचो कांय वर्सां काणकोण शिकयली थंयचो, कांय कुंकळचो कांय मडगांवचो. नित्या म्हाका दिसता सबंद गोंयचो, नित्या सबंद भारताचो, जंय जंय कोंकणी समाज आसा थंयचो. आनीक
हे सांगता आसतना आमचे मदीं आयज मेल्विन बाब रॉड्रिगीस आसात हे चेतनाचे इश्ट म्हणून तर आसातच पूण ताजे बरोबर आनी एक ताका जी किनार आसा ती म्हाका दिसता नित्याचो इश्ट म्हणून आसा. अवगुडा सदा गोवा शालांत मंडळाच्या 11वेच्या पाठ्यपुस्तकाची निर्मिती चलताली आनीक एक अशीच यादींचेर आधारीत एक मंगळुरी शैलींतली कविता आसची अशें आमकां सगळ्यांक दिसतालें आनी नित्याच्या दोळ्या मुखार पयलो कवी उबो रावलो म्हणटा तो मेल्विन बाब. आनीक मेल्विन बाबाक कविता बरोवपाक लायली आनी म्हाका उगडास जाता जवळ जवळ एक वर्स नित्या आनी मेल्विन बाबांचो रेग्युलर कॉन्टेक्ट आसतालो चालू आसतालो आनीक एक लायन कारण मेल्विन बाब कवितेच्या नदरेंतल्यान बरयतालो आनीक नित्याक ती एज एज्युकेशनिस्ट म्हणून ती कविता जाय आशिल्ली पाठ्यपुस्तकांतली कविता जाय आशिल्ली आनी ती कविता निमाणे कडेन आयली मेल्विन बाबा कडच्यान ती पाठ्यपुस्तकांतय आयली पूण दुर्दैवान नित्या ज्याच्या हातूंतल्यान प्रयत्नांतल्यान पाठ्यपुस्तक तयार जालें तें पाठ्यपुस्तक पळोवपाक नित्य नाशिल्लो पण पाठ्यपुस्तकांच्या रुपांत नित्या आमच्या सगळ्यांच्या भुरग्यांच्या मुखार आसतलो ही आमच्या सगळ्यां खातीर खोसेणी गजाल. मेल्विन बाबा आमचे मदीं आसा. प्रसाद बाबान एक सुंदर बरी बेज घाल्ली आसा ह्या कवितेच्या ह्याच्या प्रकाशन सुवाळ्याची. ताजेर बुनयादीचेर वण्टी चडोवपाचें काम मेल्विन बाब करतलो आनी ताजेर मागीर कळस चडोवपाचें काम अर्थात माधव बाब करतले म्हाका खात्री आसा. हांव मागता मेल्विन बाबा कडेन आपलें उलोवप करपाक. विधीर सोपसो आयच्या कार्याचो अध्यक्ष आमचो कवी इश्ट मनेस्त माधव बोरकर, आयच्या कार्याचो मानाचो सैरो कवी तशें गोंय राज्याचो शिक्षण सचिव मनेस्त प्रसाद लोलयेकर, आयच्या कार्याचो केंद्र व्यक्ती म्हजो काळजा लागशिल्लो इश्ट मानेस्त चेतन आचार्य. आज आमकां दोन माम मेळ्ळ्यात, एकलो प्रशांत माम आनी एकलो अनंत अग्नी माम. तशेंच हांगासर हाजाराच्या कोंकणी महाजनांव तुमकां सर्वांक पयल्यान पयलें आयचे उलोवणी सांजेचे उबाळ नमस्कार. पयल्यान पयलें हांव नित्या मामाच्या आत्म्याक अर्गां वंता. म्हाका एक तुमकां काणी सांगची आशा येता. आतां चेतन आचार्याच्या कविता संग्रहाच्या लोकार्पण सुवाळ्यार काणी कित्याक म्हणून विचारिनाका. कथेंचे विरगळायिल्लें रूपच कविता अशें हांव समजून आयलां. त्या देखून कवितेच्या गजालीक वेच्या पयलें एक काणी आयकुची तुमकां बांदताच. देखून पयलें एक काणी सांगता. संत कबीर काशींत एक फावटी सत्संगाक वेचे वाटेर ताका एका पायणींतल्यान म्हणटा ती गल्लेंतल्यान वय ताका वेचें पडलें. अशें एक दोन न्हय 4 दीस तो ते पायणींतल्यान वेताना एक गजाल ताच्या दोळ्यांच्या दिश्टीक पडली. एका घरच्या आंगणांत कदेलाचेर एकलो दादलो बसून आसा, इमाजी बरी बसून आसा, उलयना. कबीर ताचे लागीं गेलो आनी विचारी लागलो, स्वामी फाटल्या 4 दिसांत हांव ह्या पायणींतल्यान चलून वता, तुमी हांगाच अशेंच बसून आसात, आमचे सांगात कित्याक तुमी सत्संगाक येवंक जायना. तो दादलो म्हणालो, म्हाका खंय वेळ आसा सत्संगाक येवन बसूंक. म्हाका म्हजी घरची जबाबदारी आसा. म्हजी भायर पडल्या. म्हजी भुरगीं आसात ल्हान ल्हान चले, तांचे वजें म्हज्या माथ्यार आसा. तांकां न्हाणोवन शाळेक धाडून फाटीं येवच्या भितर हांवें तांचें जेवण तयार करून आसा. मातशें भुरगीं व्हड जावन दी. ते व्हड जाल्या उपरांत हांव जरूर तुमच्या सांगाता सत्संगाक येता. अशें कबीर गेलो. काळ गेलो, जायतो तेंप जालो आनी परत्यान एक कोणी कबीराक तेच पायणींतल्यान येवचें पडलें आनी पळयता हो दादलो थंयच बसून आसा भायर. इल्ली पिराय जाल्ल्या बरी दिसता. कबीर ताच्या लागीं गेलो आनी म्हणालो, आतां तरी तुका आमच्या सांगाता सत्संगाक येतली. तो म्हणालो, तूं बरो मनीस, म्हजेर इतली दया दाखयताय, हांव तुजो रिणकारी आसा, पूण हांव अजुनूय स्वतंत्र जावंक ना. म्हजे चले व्हड जाल्यात खरें, ते आतां शाळेक वचूंक लागल्यात, आसपाल्यान तांचें शिकप जातलें,
मागीर तांकां नोकरी सोदून दिवचें काम म्हजें आसा. ताच्या उपरांत ताचें लग्न बी जातलें. त्या नंतर हांव स्वतंत्र जातलो आनी उपरांत तुमच्या बरोबर हांव सत्संगाक जरूर येतलो. कबीर गेलो, काळी गेलो, वर्सां गेलीं. पयल्यान 6 वर्सां उपरांत परत्यान कबीर ते पैंगीणल्यान येता आसतना हो दादलो थंयच बसून आसा. म्हातारो जाला, जीव शिरकुटो जाला. आनी कबीरान ताच्या लागीं विचारलें, आतां तरी तुका आमच्या संगता सत्संगाक येत न्ही. बरें सांगता तूं, तुज्या चलयांचें लग्न जालें वय, घरांत 2 सुनो आयल्यात आनी घरांत कोणी ना, 4 जाणां नोकरेक वेतात. आनी म्हज्या दोगां चलयांक दोगां भुरगीं जाल्यांत. ती नात्रां पळोवचें कामय म्हज्या माथ्यार आसा. नात्रां मातशें व्हड जावं दी, शाळेक वचून सुरू करून दी. हांव तुज्या सांगता सत्संगाक जरूर येता आपणाक. अशें काळ थोडो गेलो आनी कबीर परत्यान कोटी त्या गल्लेंतल्यान चलून वता आसतना पळयता तरी थंयसर कोणी दिसना ताका. त्या आंगणान कोणी दिसना. कदेल आसा, कदेला मुळांत एक सुनो बसला आनी घरच्या दाराक दोळे पिळी करून पळोवन आसा. कबीर शिदा घरा भितर गेलो आनी खबर काडली. खबर काडटाना ताका कळ्ळें की म्हगे सैजमान सोडून बायक कडेन 2 वर्सां जालीं. तो कबीरान आपल्या शिश्यांक लागीं आपयलें आनी म्हणालो, का कुळती ह्या मनशाची, ताचे हाणे बरात पळया. ह्या घराचेर ताका इतलो मोग आसलो, इतलो मोग आसलो, जीव सांडून गेलो जाल्यार सुनो जावन घर राखता. आतां तो नासतना ताचें घर काय जालां ना काय कितें? ताची नात्रां, ताचे पूत, ताच्यो सुनो संतोशान ना काय कितें? आपणा वरवींच हो संसार चलता म्हणून समजून घेवन आपले व्यक्तित्व वाडोवंक दिनासता, आपल्या मनाक सूख हाडिनासता गेलो बरो. तशें आमच्या भोवारांत जायतो लोक आसा अशीच चिंता. आपणा वरवींच हो संसार चलता, आपणाचें मात तांकां पडून गेल्लें अशें आसा, समजतात ते. पूण आमचो चेतन आचार्य तसो न्हय. चेतनाचार्य तसो न्हय. ताका ताच्या आईची जतन करूंक आसा, ताका ताच्या योगिनीचो मोग करूंक आसा, ताका ताच्या स्पृहाचे शिकप घेवंक आसा, ताका ताच्या सत्यमाचे खबर घेवंक आसा, ताका ताच्या वेव्हाराचे एवे देवे पळोवंक आसा, ताका ताच्या मावाड्याक भेट दिवंक आसा, ताका ताच्या पुरोहितपणाची थोडी तरी जबाबदारी घेवंक आसा. तरी तितलें आसूनय चेतनाचार्याक सत्संग सुकयना. कोंकणी चळवळीक तरण्या खून रक्ताची गरज आसतना चेतनान फाटीमुखार पळयली. कोंकणी भाशेक ताणें ताकाच समर्पण दिलां आनी आतां कोंकणी साहित्याक आपलो पयलो फुडलो कविता संग्रह दिवन आपल्या निर्मळ तशें अयस्कांत व्यक्तित्वाची ताणें वळख करून दिल्या. जिवितांतल्या ह्या एका म्हत्वाच्या पावंड्यार हांव चेतनाक बरें मागता. आपणा उपरांत आपणाक सांबाळून दवरचें कितें आसा जाल्यार तें साहित्य मात्र. तें त्या एका साहित्यीक पैंगीणार ताका यशस्वी मागता. कांय थोडे दिसा आदीं, बहुशा 1 म्हयन्या आदीं, ह्याच सालांत अन्वेषा वायसिंबाळाची 2 पुस्तकां हांगासर लोकार्पण जालीं. त्या संदर्भार कविते विशीं कांय थोड्यो गजाली हांवें सांगिल्ल्यो आसा. त्या विशीं आतां हांव सांगूंक वचना. एक गजाल म्हाका कविते विशीं सांगूंक जाय. कविता आमकां समजना जाल्यार परवा ना, पूण पयल्या वचपांत एक कवितेनच कित्याक, कवितेंतल्या एका कडव्यानच कित्याक, कडव्यांतल्या एका वाक्यानच कित्याक, वाक्यांतल्या एका उतरान आमकां आपडूंक जाय. वाचा, बरया, चित्रां सोडया, गाया, पाठ करा, कितेंय करा, आपडूंक जाय लोकांक. आपडना जाल्यार निष्प्रयोजक कितें केल्यार. हात आपडटात, बोटां आपडटात, उतरां आपडटात, हांसो सयत आपडटात. आपड नासता आनी कितें तर करीत.
दर एक लार कैतावन सुट्टा केदाळा सुट्टा कशें सुट्टा थर्ड एक आपूण नासता रावाना आपूणताच पडटा भंयान कवळून बसयल्ल्यांक दुखीन कडून गेल्ल्यांक रागान तोंड फुगोवन रावल्ल्यांक फातरा भाशेन पाशाण जाल्ल्यांक आपडूंक जाय वळायेन उतरां फकत उतरां न्हय वाक्यां फकत वाक्यां न्हय दर एकां ती भोगणां आसात ती जोडुल्ल्यांचे बागीच दिल्ल्याचें भाग्य वारें सयत आपडटा रुखांक वारें सयत आपडटा रुखांक आनी फांट्यांक मौनता आपडटा उतरांक आपडूंक जाय आवयन आपडचे बरी बाळशाक आपडूंक जाय आवयन आपडचे बरी बाळशाक पिसोळ्यान आपडच्या बरी फुलाक ही कविता म्हजो इश्ट कन्नड कवी के.व्ही. तिरुमलेशांची आयले दिवंगत जालो पयल्या वाचपांत कवितेन आपुडल्यार पावता ती समजूं जाय म्हणून ना तिची बरी कविता आमी समजून संपली म्हणूंक जायना कांय बऱ्यो कविता आसतात त्यो समजूंक वर्सांच लागतात हांव ल्हान भुरगो आसतना कांय 4-5 वर्सांची गजाल हांवें चेतना कडेन शेअर केल्या 4-5 वर्सांचो भुरगो आसतना सांजेचो वेळ जाताना सूर्य बुडूंक लागताना म्हजो आजो ही कांय 50 वर्सां आदली गजाल म्हजो आजो वलतेरार सोंप्यार बसतालो आमी भुरगीं वलतेरा भोंवती सकयल धरणीर बसलेले काणयो सांगतलो कविता सांगतलो ताणें सांगली एक कविता म्हाका अजून उडास आसा अडकुलो गो बुडकुलो तेला तुपाचो बायेगेर बाबू जाला फिरिंगी रुपाचो माडा मुळां चेरको जाला दांगरो फेराया उठा गो बायानो मांद्री कवळिया ही कविता म्हाका ती समजूंक लागतली पूण ते कवितेंतल्या प्रासांक लागून ते कवितेंतलो जो लय म्हणटलो फुडें प्रसाद त्या लयाक लागून आनी तातूंत दिपकल्ल्या एका संगीताक लागून तिणें म्हाका तो आपडली आनी तिणें तो आपडलें जाल्यार ती कविता अजुनूय म्हाका पटलून धरून रावल्या मागीर हांव कॉलेजीक वेतानाय ही कविता म्हाका समजूंक ना कितें म्हणून समजूंक ना मागीर चाफ्रान अडकुलो गो बुडकुलो कविता बरयतनाय अडकुलो बुडकुलो गीत बरयतनाय म्हाका ती कविता समजूंक ना मागीर कॉलेज संपोवन हांव कोंकणी लॅक्सिकॉन प्रोजेक्टान म्हळ्यार कोंकणी शब्दकोशाच्या वावरांत आसतना आनी भाशाशास्त्राचें कांय थोडें गिन्यान जोडिल्ल्या संदर्भार आनी उपरांत समाजशास्त्राचें शिकप चलयतना ही कविता चौकास थोडी थोडी इल्ली इल्ली उक्ते जावंक सुरू जाली ही कविता गोंयची न्ही हांवें रविंद्रबाब केळेकारा लागीं उलयिल्ल्या संदर्भार ताणें सांगिल्ल्या प्रकार ही कविता गोंयची न्ही ही कविता मंगळूरची मंगळुराक ब्रिटीश आयिल्ल्या संदर्भाची 1799 उपरांत 1799 तिप्पूक ब्रिटिशांनी मान काडलो आनी तांची राजवटकी मंगळुरांत तांणी सुरू केली ताच्याकी पयलें कांय 15 वर्सां तांणी राजवटकी चलयल्या ना म्हणून ना पूण तांकां टिपून दवडायिल्लें आसा म्हणटा आसतना हे कवितेक 220 वर्सांच्या चड इतिहास ना मंगळूर तावन घाटमाथ्या पयस घाटमाथ्याचेर तो ब्रिटिशांक कॉफी एस्टेट आसा आनी आमच्या मंगळूरचे जायते कोंकणी क्रिस्तांव दादले ते एस्टेटींनी काम करताले वावुरताले आनी तांची बायलां सगळीं मंगळुरांत रावतालीं आनी ह्या बायलां लागीं ब्रिटिशांक अनैतीक संबंद आशिल्ले म्हणली गजाल दुखीत उरूंक ना तरी त्या देखून ह्या एका अनावतांतले आमच्या बायलांनी तांकां सांबाळून व्हरी म्हणून ही कविता उदेली आनी बायलांक एक जागवण आसा अडकुलो गो बुडकुलो तेला तुपाचो बायेगेर बाबू जाला फिरंगी रुपाचो माडा मुळां चेरको जाला दांगरो फेराया उठा गो बायानो मांद्री कवळिया आतां चेरको म्हळ्यार तुमकां खबर आसा चेडो जालो म्हणलो पूण तो
माडा मुळान जाला. आमच्या मध्ये एक हांगासर खबर ना म्हाका, आमच्या मध्ये एक सांगणी आसा पळय, सेयींग आसा, म्हणणी आसा, घरचें दूद माडा मळाक वती नाका म्हणून. तशें म्हळ्यार घरचें जें गुपीत आसा तें भायर कळय नाका, संवसाराक कळय नाका म्हणून अर्थ. पूण हे कवितेंत बायेक फिरंगी बाबू जाला आनी घरचें गुपीत सगळ्या संवसाराक खबर जाल्या देखून हो कवी आसा तो दांगरो मारता, फेरायता, म्हळ्यार दांगरो मारता आनी सांगता बायांनो तुमी कितें नाकात, तुमची मांद्री शेंद्री जी कितें आसा ती कवळोवन ओगोस जागी रावा, दोळे उक्ते दवरून रावा, ते फिरंगी केन्ना येवन पळय. ही कविता समजोवंक म्हाका 25 वर्सां लागली. आनी 25 वर्सांच्या पयले ती कविता जेन्ना हांवें आयकल्ली तेन्ना ते कवितेन म्हाका आपडुल्लें जाल्ल्यान तोळ 25 वर्सां उपरांत ती समजताना जाल्ली धादोसकाय जी आसा ती म्हाका कशी उतरावची अशें म्हाका कळना. हांगासर एक कवितेन उक्तो कसो संवसार आसा पळय तो एकदम व्हडलो आसा आनी एका समाजाचें एक व्हडलें एक चित्रण आसा. ल्हान न्ही, फकत 8 वळींनी येदो व्हडलें चित्रण आसा. चाफराक ताची कविता बरयता आसतना म्हज्या आज्यान सांगिल्ल्या कवितेंतल्यो पयलींच्यो 4 वळी मात्र खबर आसल्यो. ताका उपरांतल्यो 4 वळी खबर नासल्यो. हें चाफरानच म्हाका खुद्द सांगिल्लें आसा. ही दूरदर्शाची गजाल आसा अशें हांव चिंता. चाफराची कविता म्हज्या आज्यान सांगिल्ले कवितेक एक कावंटर कविता. कांय अनाहूत घडोवंक ना म्हणून लोकांचें तोंड धांपोवची कविता, वा आमच्या समाजाचें वायट भायर सांगचें न्हय म्हणून सत लिपून दवरची कविता. तसलीच आनी एक कावंटर कविता तो वळी आसली आमच्या लोकां मदें आसली. चाफराक ताचीय खबर नासली, तीय दुरादृश्ट अशें चिंता हांव. आडकुलो गो बुडकुलो तेला तुपाचो, बायेगेर बाबू जाला फिरंगी रुपाचो, दिवो लावून पळयतना सारक्या रुपाचो. पळय आमच्या लोकां मदें कविता करची तांक तोळ आसल्यो भोव गिरेस्त शिरीत पिकल्ल्यो कविता अशें हांव चिंता. पूण ह्या दोनी कावंटर कविता विशीं, ह्या आडकुलो बुडकुलो कविते विशीं उलोवचें हांगा चर्चा करूंक हांव वचना. चेतनाच्या पुस्तक लोकार्पण सुवाळ्या संदर्भात ह्यो गजाली गरज्यो भायल्यो म्हणून म्हाका दिसना. एक कवितेचो संवसार केदो व्हडलो आसूंक शकता. एक कवितेन आमकां कळून दिवचें समाजाचें दर्शन खंयचे नमुन्याचें आसूंक शकता. आनी एक कविता सत उखलून धरून आड वाटेन वेतेल्यांक सारके वाटेक हाडूंक प्रयत्न कशे करूंक शकता म्हणल्यार ही कविता एक गवाय आसा. चेतनाच्या कवितांनी असली लक्षणां आसतलीं काय ना म्हाका खबर ना. हांवें आनी पुस्तक वाचूंक जाय आनी ते आसा जायच म्हणून अशेंय हांव सांगिना, पण आमच्या प्रसाद बाबान सांगिल्ल्या बरें. पूण आयच्या काळाची गरज जी आसा त्या विशीं हांव उलोवन आसा तुमचे लागीं. पूण येद्या व्हड समाजाचे न्हय तरी आमच्या बोवारांतली, आमच्या गांवांतली आनी प्रत्येक करून नित्य आनी तांच्या संबंधान रुता केल्ल्या एका संवसारांतली जी सतां आसात पळय ती ताणें ह्या पुस्तकांत दाखलीकरण केल्यांत आसतली अशी आशा हांव बाळगितां. चेतनाचें बरें जावं, तुमच्या सगळ्यांचें बरें जावं. देव बरें करूं. फुडल्या सुवातेर माधव बाबाक हांव उलोवपाक आपयतलो. माधव बाबाची प्रस्तावना ह्या कविता संग्रहाक लाभल्या ती कितली तटस्थपणान माधव बाबान बरयल्या. कारण प्रसाद बाबान उल्लेख केल्लो की जावय म्हणून आयज तांची उपस्थिती हांगा ना म्हणून आनी आपूण इश्ट म्हणून. आनी ह्यो प्रस्तावना सुद्दां कितली तटस्थपणान बरयल्या हाजी एक सादें एग्जाम्पल म्हळ्यार प्रस्तावने भितर कवीचो उल्लेख चेतन म्हणून आयलो ना, आचार्य म्हणून आयला. मागता माधव बाबा कडेन ह्या वेळार कवितेचेर आपलें उलोवप करचें. माचे वयले सगळे मानिस्त आनी सभाघरांत हाजीर आशिल्ले सगळे मानिस्त, खूब वर्सांनी कांय ना म्हळ्यार 4-5 वर्सां उपरांत हांव अशा तरेच्या कार्यावळींत वांटो घेवपाक आयला. ताका खुबशीं कारणां आसा, चडशीं आरोग्याची. म्हाका दिसता आज म्हजो हो फळांचो दीस
कित्याक तर आज म्हज्या बापायची तीच आशिल्ली, ताका लागून तरेक तरेचीं फळां सकाळीं त्या हाका दिवपाक बरें. तर पूण ती कल्पना म्हाका खूब आवडली. नाजाल्यार फुलां कितें आसा, ती फुलां पयलीं खुबदां आसता ती शेळीं आसतात मागीर ताका उदक बी मारून मातशी ताजी केल्ली आसता. ते 2 दीस ती एका दिसानूच ती वाट पूण हो फळांचो बरो उपयोग जाता. तर त्या दृश्टीन म्हाका ही कल्पना खूब आवडली. आज खरें म्हळ्यार इतले सुंदर 2 सुंदर उलोवप आमी आयकलीं. ताका लागून हांवें कितें उलोवचें असो एक प्रश्न म्हज्या मुखार आयलो. तरी आनी खुबश्यो गजाली हांवें त्या प्रस्तावनेंतूच बरयल्या. म्हणटकीर तो एक रिपीट ब्रॉडकास्ट जावचो न्ही. आकाशवाणींत रिपीट ब्रॉडकास्ट म्हणटात. पूण हांव तशें त्या बाबतींत उलयना. हांव एक कितें म्हणटा तें एक जनरल अशें म्हाका 1-2 उतरां तुमकां सांगीन दिसता. ह्या पुस्तकाचेर इतलें सुंदर उलोवप केलें आमच्या प्रसाद बाबान. तांचो छंदशास्त्राचेर कितलो अभ्यास आसा हाची म्हाका कल्पना आयली. हांवें ती शार्दूल विक्रेडीत म्हळें तें वाचून म्हाका फोन केलो आनी तेन्ना म्हज्या लक्षांत आयलें की हांवें बरयलां तें थोडेंशें चूक काय कितें. कित्याक तें बरोवच्या पयलीं म्हाका असो एक प्रश्न आयलो की हाका शार्दूल विक्रेडीत म्हणचें किंवा हे छंद जे आसा हो जो पॅटर्न जो आसा तो म्हाका खुबशे रोमेंटीक जे कवी आशिल्ले तांचे भितर दिसता. देखून तो हो प्रकार थंयच्यान हांगा आयला काय हांगच्यान थंय गेला हो एक मनांत असो एक विचार आयलो. म्हणटकीर शुभांगी पातुरकर म्हणून एक आसा, तिणें छंदशास्त्राचेर 3 पुस्तकां बरयल्यां आनी अशें सुंदर अभ्यासपूर्ण अशें. तांकां विचारलें बाब हे अशें कशें जावं येता, हाज्या फाटलें कारण कितें आसूं येता की सादारण तोच पॅटर्न दिसता. तर ती म्हणली म्हाका की आपल्याकूय होच प्रश्न पडला की अशें कित्याक जावचें काय म्हणून. कित्याक किट्साच्यो कांय कविता त्याच फॉर्मेटांत आसा. सुनीत म्हणटा ती गजाल ही आमी घेतल्या काय आमचे कडल्यान थंय गेल्या हाजेर आमी थोडीशी त्या दिसा चर्चा केली. एखादी सुनीत थंयच्यान हांगा आयला असो येता आनी तें आमच्या हातून आमी बसयलां. आनी तशी एकदां कितें जालें फाटल्या दिसांनी एक म्हाका एक विद्वान मेळ्ळो. तो म्हणलो कितें की असो एक शोध लायला की इंग्लीश ही भाशा संस्कृता वयल्यान आयल्या. तर शक्यच ना. कित्याक ह्यो 2 भासो संपूर्णपणान वेगळ्यो. हालीं असल्यो गजाली खूब जाता की आमचे कडल्यान सगळें घेतलां चोरलां बी अशे तरेचें. तर आमी ताका म्हळें एक म्हणटा ती ह्यो 2 भासो ह्यो 2 वेगळ्या भास कुळेंतल्यो. ताका लागून तें शक्य ना. तुमी सांगपाचो प्रयत्न केलो तर करूं येता पूण इम्पॉसिबल हें. तशें हे अशा तरेचे हो संबंद छंदशास्त्राच्या बाबतींत जाला काय कितें. कित्याक दिवप आनी घेवप हें खुबशें जालें. स्पेशली मराठींत केशवसूत आनी ते सगळे जे पळय तेन्नाचे जे कवी आशिल्ले. मागीर ती परंपरा फुडें रविक्र मंडळान गेली. तांणी खुबशे हे इंग्लीश कवितेच्या वाचनांतल्यान तांणी केले. चड कित्याक केशवसुताचो इंग्लीश कवितेचो बरो अभ्यास आशिल्लो. तांबेचो बरो अभ्यास आशिल्लो आनी तांबे अशें सुंदर इंग्लीश बरयता. व्हडलो तेन्ना फक्त मॅट्रिक्स जावं नाशिल्लो पूण तिचें सुंदर इंग्लीश बरयतालो आनी ताजोय बी असो अभ्यास. अशें कितें जालां काय कितें. म्हाका दिसता हाका एक कांय गजाली ज्यो अश्यो आसा की जावं येता सहज की ते जर आपल्या हातून बसूं येता जाल्यार ते आमी बसोवंक शकता. जशें तुमकां खबर आसतलें की 7 स्वर संगितान आशिल्ल्यान
तुम्ही मोझार्ट वा बिथोवन आयकतना एक खंयचो तरी बाबा हो बूक आयकल्या भशेन दिसता, हो यमन आयकल्या भशेन दिसता, हो बागीश्री आसा असो दिसता. हाचें कारण कितें की तांचे स्वर एकूच आशिल्ल्यान खंय ना खंय तरी तें जुळटा. फक्त कान जाय आयकुपाचो. म्हणून आमचो सलील चौधरी सारको, ताका भारती मोझार्ट म्हणटात, ताणें एक पद अशें म्हळां बसयलां, खरें म्हळ्यार तें प्रेमगीत, पूण ताका ताणें रशियन मार्चिंग ट्यून वापरला. आतां तुमी पळयात की मार्चिंग ट्यून खंय आनी प्रेमाची भावना तातूंतल्यान कशी व्यक्त जाता तें म्हाका दिसता की प्रत्येकाच्या प्रतिभेच्या म्हणजे ताची कुवत जी आसा, प्रतिभेची झेप कितली ताचेर हे निंबून आसा. हे दिवप आनी घेवप हाच्या सारकें बरी गजाल आनी दुसरी ना. एका लेखिकेन म्हाका विचारलें कोंकणी भाशेचो अभ्यास कसो करचो काय म्हणून. पुस्तकां वाचून. हांवें म्हणलें ती पुस्तकां वाचूं नाका, तुका खरो जर भाशेचो अभ्यास जर जातलो पणजेच्या बाजारांत वचून ज्यो भाज्येकान आसात कांयच शिकून नाशिल्ल्यो तांचे कडेन उलोवन पळयात. तुमकां कितलेशेच नवे शब्द मेळटले, तुमकां कितलेशेच उलोवपाची धाटणी कळटली. पूण हें करपाची आमची तयारी ही ना. सद्या साहित्यांत वॉशिंग्टनाची कुराड घेवन बरोवपी कवी खूब जाले. आनी हाका एक जबाबदार म्हणटा ती ही सोशल मिडिया. तुमी उक्त्या करात तुमकां कितल्योश्योच कविता दिसतल्यो, त्योच म्हणजे पिळून काडून केल्ल्यो, तातूंत कांयच रोस ना. प्रश्न आसा तो मागीर हे कित्याक बरयतात काय म्हणून. म्हणजे कविता इतली सवाय जाल्या, खंयची घटना जाली की रोखड्योच ताचेर कविता येता. आनी हातूंत फक्त नवे कवीच न्ही, म्हणजे सो कॉल्ड एस्टाब्लिश्ड कवी म्हणून स्वताक मानपी अशे कवीच्यो कविता वाचूंक मेळटा. प्रश्न असो पडटा की कविता इतली सवाय जाल्या काय म्हणून. कविते खातीर खूब कितें दिवचें पडटा. ते हाणें म्हळां, आरती प्रभून म्हळां एके कवितेंत, तुमकां कवितेचें प्रेम इतलें सहजपणान मेळपाक ना. त्या खातीर आत्म म्हणटा तो तुज्या तळ हाताचेर घेवंक जाय, तरूच तुका ती कविता कळटली. बाकी बाबाचें एक मोठ्ठें उदाहरण आसा. आतां तो उल्लेख केलो प्रसाद बाबान, हांव सांगता मुद्दम की खरो कवितेचो साधक. आतां तुमी पळयात, अनंता तुला कोण पाहू शके ही त्याची रचना आतां खूब लोक गायतात. ती 1928 ताणें बरयल्ली, तेन्ना बाकी बाबाची पिराय 18 वर्सांची आशिल्ली. आज शक्य आसा, आज 70 कडेन पाविल्ले कवीक सुद्दां ती जमपाक ना अशी परिस्थिती. दुसरें, बाकी बाबा असो कवी जाका आपल्यो मर्यादा खबर आशिल्ल्यो. आतां तेजें म्हळें न्ही की बाकी बाबा एकदां खंय थांबचें तें कळनाशिल्लें. हें सामकें खरें. हांव आनी रामाणी केन्नाय तांचे कडेन वचून बसत आनी आमी केन्नाय चर्चा करताले. एकदां आमी रामाणी ताका म्हणलें, बाकी बाब तुजी जी ती ही कविता आसा, सावल्याची नृत्य माझ्या चांदण्याच्या अंगणात म्हणून, कितली सुंदर कविता. पूण निमाण्यो 2 वळी ही तुवें मुद्दम मागीर लायिल्ल्या भशेन दिसता. हय म्हळो, आपल्याक म्हळो अजुनूय समजना एक एकदां कविता खंय सोंपली म्हणटा ती. ही आपल्या कवितेची मर्यादा. ताणें अशें म्हळें ना, तूं म्हाका सांगपी कोण, हांव आतां इतलीं वर्सां बरयतां ना. हें म्हाका दिसता बाकी बाबाचें मोठेपण. आनी हें प्रत्येक खंयच्याय साहित्यिकाक, खंयच्या हाका तें लागू जाता.
खंयचीच कला ही तुका रोकडीच साध्य जायना आनी तुका साध्य जाल्या हे हाची जाण तुका जाताच अशी ना. कितलीशींच उदाहरणां आसा, एकूच उदाहरण तुमकां दिता. तिरकपा म्हणटा तो हातूंतलो तुमकां खबर आसा तबल्यांतलो तो मास्तर एकदम. तर सामके पिरायेच्या निमाण्या हातूंत तो NCP ताजें रिकॉर्डिंग आशिल्लें. तो अरुण खोपकर म्हणटा ताणें तो केन्ना पळोवंक नाशिल्लो. तो मला आपूण कॅन्टिनान गेल्लो तेन्ना एक जाणटो मनीस च्या पिवंक बसला आनी हात थरथरता. कोणें तरी ताका बशेन च्या वतून दिलो आनी तो पिलो. जालें, आपल्याक खबर ना तो कोण. थोड्या वेळान आपूण स्टुडियोन जर बसत जाल्यार तो थंय बसला तबल्याक. आपणें विचारलें हो कोण. हो चिरकवा. तो वाजयतलो कसो, ताचो हात थरथरता. पूण तो म्हणटा लहरो सुरू जाल्या बरोबर ताणें पयलो जेन्ना थाप मारली तो कळत ना की हो मनीस ताचो हात थरथरतालो, च्या पिवंक मेळनाशिल्ली. कैसा हे कलेची साधना. कला खंयची कला जावं ती मागीर साहित्य जावं, संगीत जावं, चित्र जावं, ती सहज साध्य जायना. ताका सगळें आयुश्य दिवचें पडटा आनी आयुश्य दिवनूय बी ती तुका तुज्या हाताक लागत हाची खात्री नासता. जशें तुमी दर्याच्या मुखार उबो रावलो, तूं क्षितीज पळयता, तूं जितलो फुडें वता तितलें तें फुडें वचत रावता. कलेच्या बाबतींत म्हाका दिसता तशेंच आसता की तूं जितलो कलेन रिगता तितली ती फुडें वचत रावता आनी तिच्या फाटल्यान तूं वता ती तुका केन्ना तुज्या हाताक लागता हें तुका सुद्दां कळना. हांव चेतन आचार्याक हाजे मुखार ताणें बरयत रावचें. कित्याक आमचे कडेन एक खूब वायट एक हें आसा की एकदां एक पुस्तक जालें की तो मागीर फुडें व्हडलोसो कांयच बरोवंक पावना आनी तातूंत जर ताका पुरस्कार मेळ्ळो जाल्यार तो मागीर कांयच बरयना जाल्या म्हणटा तो आपूण. म्हाका खात्री आसा की चेतन आचार्य ही कवितेची साधना ही सगळी व्यवधानां सांबाळून करतलो आनी ती ताणें करची. देव बरें करूं माधव बाब. आयच्या ह्या सुंदर अशा सुवाळ्याक आमचे तिनूय मानेस्त जे आयले तांकां एक मानाची भेट मागता प्रशांत बाब नायक हांचे कडेन तांणी भेटोवची. आदी माधव बाब बोरकार हांकां एक थोडोच वेळ कार्यावळ उरल्या, कोणें उठचें न्हय म्हणून मागता. ही इतली सोबीत आनी सुंदर अशी कार्यावळ जी चल्ल्या ताचें निमाणचें आनी म्हत्वाचें उलोवप उरलां अजून. आयच्या ह्या कार्यावळीक मुखेल सोयरे म्हणून हाजीर राविल्ले खातीर हांव माधव बाब बोरकार हांकां देव बरें करूं म्हणटा. मेलून बाब, प्रसाद बाब हांकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा. तुमी सगळे ह्या कार्यावळीक उपस्थित आसात. ज्या ज्या लोकांनी ही कार्यावळ जैतवंत करपाक हातभार लायला तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. आनीक ह्या कार्यावळीचो समारोप कसो जातलो जो मेरेन चेतन बाब आचार्य उलयना तो पर्यंत. सो आयज एक वेगळो असो दीस. यादींच्या गांवांत भोंवतना जे अणभव ताका आयले, ज्यो वेदना ताणें सोंसल्यो आनीक त्या वेदनेंतल्यान काव्यां घडलीं सगळीं, ह्या सगळ्यांच्या संदर्भांतल्यो आपल्यो मनांतल्यो भावना चेतन बाब आचार्य हांणी आयज आमच्या मुखार व्यक्त करच्यो अशें मागता. माझे रशिले या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष मधुपा, मुखेल सोयरे मेलविंदा, मानाचे सोयरे प्रसाद बाब, आयोजक हमले प्रशांत नाईक, येतलो मुखार बशिल्ले निमपितकार भायनेचे उदय बाब, दत्त बाब, बाकीचे खूब जाण साहित्य अकादमी विनर आसात, वेगवेगळे पुरस्कार घेतिल्ले आसात, पत्रकार भाव भयण आसात, माझे शिक्षक आसात, म्हजे घरचे आसात. म्हजी घरां खूब आसात म्हणटकीर फक्त घरची म्हणना, तुमी बी म्हजे घरचेच.
तुम्ही इतले संख्येन हांगायले होच आज मेरेन 50 वर्सां जो जगलो ताची फळां म्हणून कविता रचप हें म्हाका कितलें जमलां तें म्हाका खबर ना. म्हळ्यार हांव मानतां की खंयची कला ही अशी वयली वयर आसना, म्हळ्यार टायम पास म्हणून खंयची कला आसना, ताजे खातीर साधना जाय पडटा. पूण तितली साधना हांवें अजून मेरेन केल ना. हांव हांणी मान्य करता. म्हळ्यार ज्या तरेचो कवितेचेर अभ्यास जाय त्या तरेची कविता हांवें कवितेवेलो अभ्यास हांवें केलो ना हें हांव मान्य करता. पूण एक अशें हें येता, तुफान येता आनी तातूंतल्यान कितल्योश्योच गजाली ना जातात आनी खुबश्यो गजाली परत रुजपा लागतात. ना जाल्ले गजालींतल्यानूय बी खुबश्यो गजाली परत रुजपा लागतात. तश्यो कितें ही कविता म्हज्यो आयल्यो अशें हांव धरतां. साहित्या कडेन म्हजो लागींचो संबंद आसाच. म्हळ्यार आमकां ल्हानपणा साकून वाचनाची आवड आसाच. घरांत आई वाचताली, म्हजो मामा कविता रचता, आतां बंद केला पूण रचतालो. म्हजो काकाचे 2 कविता संग्रह आयले. सो साहित्याचे हे पयलीं धरून आशिल्लें. आनी पयलीं जी कविता शिकयताले शाळें भितर ती सुद्दां एक ताजेर रसग्रहण करपाक वेगळी मजा आसताली. आनीक डायरेक्ट अशी चमच्यान बरोवचे परस कालोवन दिवन मागीर तूं जाय तशें शिव अशे तरेचे पयलींचे जशें हें आशिल्लें तें म्हाका करपाक आवडटा. म्हणटकच हातूंतली खंयचीच कविता अशी डायरेक्ट तुमकां येवन आपटुची ना. आनीक ही बाबा आपूण अशी म्हण सांगची ना. ताजे प्रत्येकटो घेतलो तो अर्थ वेगवेगळो आसूं येता. हांवें प्रस्तावनेन बरयलां बी की जांकां म्हज्या नित्या बद्दल जर खबर ना जाल्यार तांकां एखाद्या ह्यो विरहाच्यो कविताय बी दिसपाक शकतात. हागेलो बरो कितें तरी मोग आशिल्लो कोणाचेर आनी तागेलें हें तुटलां आनी ताजेर ताणें बरयलां अशें आसा तें खातीर. जेन्ना म्हळ्यार खुबदां म्हणटा की जिविता भितर वता आसतना चलता आसतना जिवीत चलता आसतना खूब जाण बरोबर आसतात आनी एकदम लागींच्या शिरते जेन्ना सोडून वतात तेन्ना खूब वेळ ताजो जागो भरपा खातीर तो शेवट मेरेन भरना तरी पूण तो जागो हें म्हळ्यार भरपाक किंवा ताजेर ते विसरायेर वचपाक खुबशे हें जाय पडटा, वेळ जाय पडटा. आनी तातूंतल्यान मनीस खुबश्यो गजाली त्यो टाळपा खातीर म्हळ्यार ती हें नाका अशें म्हणून वेगवेगळी साधनां किंवा वेगवेगळे आपलें मन रिजोवपाच्यो वेगवेगळी सोदून काडटा आनी तातूंतल्यान जिवन मुखार वता. ह्यो कविताय बी तश्योच आयल्यात. हेंय हांवें सांगलें. म्हळ्यार जितली खरसाण पयलीं हातूंत भितर आशिल्ली, कविते भितर आशिल्ली ती नित्याची याद येता आसतना आपसूक रडपा येतालें. पूण तातूंतल्यान मागीर नित्याचे बरें हेंच याद जावपाक लागलें. जे खीण आमी बरे भशेन सारिल्ले ते खीण याद जावपाक लागले आनी तातूंतल्यान खुबश्यो कविता आयल्यो. ताका जें आवडटालीं तातूंतलीं रुपकां खुबशीं आयलीं. ताका दसण आवडटाली, ताका चाफा आवडटालो, ताका फुलपाखरां आवडटालीं. अशे तरेची ती रुपकां. आनीक ताका गांव आवडटालो, ताका न्हंय आवडटाली, ताका रुपां आवडटालीं. अश्यो गांवच्यो गजाली करपाक आवडटाल्यो आनी तें जें हांव जगलां गांवां भितर तें तोय बी जगला आनीक त्यो हें रिलेट जावन हातूंत भितर खुबश्यो गजाली ह्या कविता संग्रहा भितर आयल्यात. साहित्या बद्दल म्हजे हाजे कविता संग्रहा बद्दल प्रसाद बाबू उलयता पयल्यार तुमी आनी कविता संग्रह विकत घेवपाची गरज ना. आनीक एक्चुली जर प्रसाद बाबान हातूंत भितर कमी जास्त कितें सांगलां जाल्यार ते 5 जाण हांवें जीं नांवां दिल्यां तुमी तांकां धरपा जाय आनीक विचारपाक जाय तुमी कित्याक सांगला काय म्हणून हें चिंतना. सो खरें म्हळ्यार बर्थडेक हांवें प्रसादाक उलोवपाक आपयलो पूण तो आयलो ना, प्रशांता उलोवचें पडलें. म्हणटकीर ताका तो जो हें उरिल्लो तो ताणें मागीर हांगा चान्स घेतलो म्हजेर उलोवपाचो. तरी पूण आमची इश्टागत म्हजे जे इश्ट जाले ते खूब कमी तुटून गेले. म्हळ्यार एकदां आसता म्हळ्यार म्हाका खुबदां अशें दिसता म्हळ्यार एकट्यानी आपलेंच मन कोडू करून घेवप दुसऱ्या बद्दल
आनीक आपूण कडेक रावप आनीक मागीर ती ताकद तुटप हें खूब दुखदिणी गजाल म्हजे खातीर अशें आसता. आनीक हांव सदांच म्हणटा की सगळ्यां कडेन बरें करून वागपा जाता, पूण आमी दुसरो कसो कमी दुसरो कसो चूक तें दाखोवपा वतात आनी आपूण तो कसो चुकता आनी आपूण कसो बरो तें दाखोवपा वतात. आपूण बरें करून आपूण बरो हें सिद्ध करपा वतना तो कसो चुकता हें दाखोवन आपूण हें करना, आपूण बरो अशे तरेन सांगपा वतात. हातूंत भितर खुबशीं रिलेशनां तुट्टात. आनीक म्हाका दिसता जिवन हें खूब थोडें आसता आनी तातूंत भितर एकामेकां कडेन बरें करून वागून जर ते गेले म्हळ्यार जर जालें जाल्यार ताजे सारकें सूख ना. आनीक आज वेळ हांव मानत आयला की म्हजे खुबशे आदर्श आसात. म्हळ्यार आदर्श म्हळ्यार हांव अशें म्हणना हाजे पुराय हें हांव आपणायता अशें म्हणना. ताचो एखादो स्वभाव हांव घेता, दुसऱ्याचो स्वभाव हांव घेता. आनीक अशे म्हजे खूब जाण आदर्श आसात आनी तेच आदर्श म्हाका म्हज्या कठीण समयाचेर वाट दाखयतात आपसूक. तुमच्यांतलेच कितलेशे जाण म्हाका हांगा मुखार दिसतात. हांव तांकां म्हज्या आयुश्यांत तांणी म्हाका योग्य त्या वेळाचेर मार्गदर्शन केलां म्हणून हांव देव बरें करूं म्हणटा. तुमी इतले संख्येन हांगा आयल्यात. मेलवीन बाबतल मुंबय हांगच्यान मँगलोरच्यान स्पेशल ह्या कविता संघाच्या उक्तावणा खातीरच आयला. आज रातचो परत वचपाचो. न्यायाधीश सायंद्रा भाई आसा, हांव सगळ्यांक तुमकां मना काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. वेळ जाला आनी तुमी समजून घेतली अशें हांव धरतां. सगळ्यांक देव बरें करूं. हांव खास उल्लेख करतां की आज तुमी जे सुयो खाल्यो आमी गांवडोंगरी त्या भागांत सुयो म्हणटात, सो कितें तरी वेगळें दिवचें अशें आमी ठरयिल्लें. सो सुयो म्हणटा ते गांवडोंगरी करून तांणी हांगा हाडून दवरलें आनीक तुमकां तें खावपाक मेळ्ळें. अशें खूब मनशां जोडलीं. म्हाका म्हजी मांय केन्ना म्हणटा तुजें फक्त लोकसंपर्क न्ही, तुजो लोकसंग्रह आनीक तो वाडयत वचपाचो म्हजो हावेस. हांव तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. खरें म्हणल्यार चेतन उलयतकीर हांव उलोवतना अशें ठरयिल्लें हांवें ताजे आनी समारोप, पूण तुमकां अजुनूय आनी भाशणां जावचीं अशें दिसता अशें म्हाका दिसता. कार्यावळ सोंपता हांगा. सगळ्यांक देव बरें करूं.